पेटून गाऊया, रत्न रत्न वाढूया, सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तना, सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तना. हालेलुया, 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 हालेलुया. तालियों पेटून गाऊया, रत्न रत्न वाढूया, सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तना, सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तना. हालेलुया, 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 हालेलुया. Patkanado surtarim gusondarat aylolo, patkanado surtarim gusondarat aylolo, sargiso to darwato amka hoto kelolo, sargiso to darwato amka hoto kelolo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. रत्न रत्न वाढूया, सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तना, सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तना. हालेलुया, 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 हालेलुया. कीर्तनांत तो आधा, कीर्तनांत ऐकता, कीर्तनांत तो आधा, कीर्तनांत ऐकता, आमची भक्तीचा येशू आमचो तोचा, आमची भक्तीचा येशू आमचो तोचा. हालेलुया, 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 हालेलुया. तालियों पेटून गाऊया, रत्न रत्न वाढूया, सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तना, सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तना. हालेलुया, 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 हालेलुया. निर्मोळं च काळगटां जगामी गायन, निर्मोळं च काळगटां जगामी गायन, आमका तो लढवून दिला शांती आणि समाधान, आमका तो लढवून दिला शांती आणि समाधान. हालेलुया, 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 हालेलुया. तालियों पेटून गाऊया, रत्न रत्न वाढूया, सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तना, सगळे आमचे सत्य गाऊया भक्तीची कीर्तना. हालेलुया, 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 हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Argani hokab tuka bapa, hallelujah, 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 hallelujah. Argani hokab tuka sunya chesu, hallelujah, 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 hallelujah. ये मुझा मोगळा बापा तू आमचो रचणार तू आमचो पोषणार जावन आसाय हे आमच्या मोगळा सोम्या जेजू तू आमचो सोडवणदार तू आमचो रक्षक जावन आसाय हे आमच्या मोगळा पवित्र आत्म्या तू आमच्या जिविताची वाट दाखोवणार जावन आसाय आमच्या जिविताची कटाय तू जावन आसाय हालेलुया हालेलुया आमच्या जिविताचो तू उजवाड जावन आसाय हालेलुया 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 हे आमच्या मोगळा सोम्या जेजू तू देवतान देव जावन आसाय तू रायसो राय जावन आसाय Hallelujah, 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 hallelujah. तू आमचो आत्मिक वय जावन आसाय जेजू हालेलुया 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 तू आमच्या जिविताची वाट जावन आसाय हालेलुया 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 तू आमच्या जिविताची वाट सत आणि तू आमचो जिवीत जावन आसाय सोम्या जेजू हालेलुया 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 अर्गानी वकळाक तुका अर्गानी वाकाणी तुका हालेलुया 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 अर्गान तुका होगळाप तुका महिमा तुका वाकाणी तुका आराधन तुका जय जय तुका मान आणि महिमा तुका वंदन तुका नमन तुका नमस्कार तुका प्रणाम तुका वैभव तुका स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड 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 मोगच्या भावांनो आनी भयणीनो आता आमी देवाचे उतर ऐकून नीज धर्मसभेचे विषय आमी जाण जावंक नीज धर्मसभा आमी जाण जावंक नीज धर्मसभेंत आमी एकवटून जिवीत जोडच्या खातीर आमकां जेजून आसा कर दिल्लो आसरो आमी जाण जावच्या खातीर आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा आमी आतां पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर आमी आतां एक पवित्र आत्म्याचें गीत घेवया आनी गीत आमी सुडाळ तरान हर एक उतराचो अर्थ आमी समजून काडून अर्थभरीत तरान आमी तें गीत गावचें आनी ह्या अर्थभरीत तराच्या पवित्र आत्म्याच्या गिता सवय आमी पवित्र आत्म्यान भरून आमी आयती जावया आनी देवाच्या उतरा मारिफात आमी नीज धर्मसभेची सर विषयी कशी नीज धर्मसभा जेजून घडून हाडली खंयची ती नीज धर्मसभा आनी आमच्या खातीर खंयची नीज धर्मसभा ती जावन आसा आनी नीज धर्मसभे मारिफात आमकां जिवीत कशें मेळोवंक साद आसा हे आमी जाण जावच्या खातीर आमी आयतीन जावया पवित्रात्मनवरवा करुणिसो देवा देवा निन्न वरदानवनु ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವಾ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಈ ಕಡೆ
ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀ ಕಳುಹಿಸು ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ನೀ ಕರುಣಿಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ನೀ ಕರುಣಿಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ದಯ करून बसूया. कोणाकडे सक्कड एकंतराचे बूक आसात ही रेतेर काबार जातस सक्कडी बूक आणणं एकठांय करणं ह्या भावाक दिवचे. आमचो भाव अल्बान हांगा आसा ताज्या हातान पवित्र करचे दया करून.
संवसारांत धर्मसभो कितले आसात? धर्मसभो संवसारांत कितले धर्मसभो आसात? संवसारांत देव कितले आसात? अळे आज बते एक खंय नीज देव एक, पण असे देव कितले आसात? जायते आसात. संवसारांत जायते देव आसात, तर संवसारांत धर्मसभोय जायते आसात. वय की तातूंत नीज धर्मसभा म्हळ्यार एकच एक नीज धर्मसभा. ती आज आमी देवाच्या उतरा मारिपातच आमी जाणा जातले. धर्मसभो जायते आसात. बॉर्न अगेन, बिलिव्हर, ऑर्थोडॉक्स, मोर्तोमा, आनी काले फॉलोअर ऑफ जीजस, बायबल, आनी कॅथोलिक, आनी जायते आसात. 2000च्या की चड धर्मसभो संवसारांत आसात. थंय 2000च्या की चड. 4 जण जमले, मागणे भक्ती भवन केले, त्या जम्याक एक नाव दिले, ती एक सभा, धर्मसभा. ते 4 जण 4 दिसांचो नाटक केले. कितेंगी तांच्या मतींत भेद मनस्ताप उठलो. 4 जण 4 कोनशाक गेले, आनी थंयसर कोणा सांगता मेळ्ळे, थंय 4 जाले. 4 वचोन ते 4 आनी खंय फुटले, आनी थंय गेले. 8 आसले, 32 जाले. तशें तशें जावन 2000 वयर धर्मसभा आसात. ते सर्व धर्मसभेचे सांदे ते कॅथोलिक धर्मसभेत तावनूच पळून गेल्ले. तांच्या चिंतपासोय ताणी एक जमो करून एक धर्मसभा घडली, आनी त्या धर्मसभेंत जियोंक लागले. कॅथोलिक धर्मसभेच्या कुटुंबांनी जल्मोन ल्हान आसलीं ती व्हड जावन इस्कॉलाचें शिकप शिकोवन कॅथोलिक धर्मसभेत मागणे भक्तीपण जेजू मरी झुजे म्हणूक शिकोवन वळख धरून आत्मीक इल्लीशी वाडावळींत मुखार आयले म्हणटेस कालें जाता थंय ही कॅथोलिक धर्मसभा समाना. कॅथोलिक धर्मसभेचे हे म्हणयारी, हे याजक हे समानांत, हे धर्म भयणी ही सिस्टरां ही समानांत. वो धर्मसभेचो कॅथोलिक धर्मसभेचो लोक समाना. वो निधन पडला, वो भिजुडला, आळसाई खंयच्याय की फायदो ना, कसलोय प्रयोजन ना म्हणटात, सोडटात आनी धांवतात. नीज जावन पळोवंक गेल्यार सत गजाल कितें, आमी न्हिदोनूच आसां, कुरवनूच आसां, भिजुडूनच आसात, ती संगत फटी न्हय. ती संगत फट न्हय. कॅथोलिक धर्मसभेच्या सान्यापैकी थोडे थोडे आमी लोक आत्मीक वाडावळीन येत आसतना, पवित्र आत्म्यान भरता आसतना, देवाची वळख मेळटा आसतना, विशय आमकां समजत आसतना, जाण जाता आसतना आमकां कितें पुरो हांगातून मेळटा तें पावना, आनीक आमकां जाय अशें म्हणटात, आनीक हांगातून मेळना म्हणून धांवतात. व्हडली चूक ती. कशें आत्मीक वाडावळीन आमी मुखार येता आसतना, आत्मीक वाडावळीन वाडटा आसतना, आत्मीक जाणवायेन भरता आसतना आमकां कितें पुरो देणी आमचो मोगाळ बाप जेजू मारिपात पवित्र आत्म्याच्या उदेशी आमकां दिता. कित्या खातीर आमी अस्कतांक बळवंत करूंक, नेणाऱ्यांक जाणा करूंक, आनी खंय पुरो भिजुडले आसात, शिंपडले आसात, तांकां लागीं हाडूंक, एकठांय करूंक,
आनीक आत्मीक जिवितांतय घट करूंक आनी जिवीत जोडच्या खातीर आदार सोंक त्या खातीर दिवचें. पूण आमी इतले स्वार्थी गे कोणाक देवान दिल्ली देणी ती तो जाण जालो म्हणटात त्या मारिपात ताका कितें पुरो मेळटा मागीर उणें म्हणून ताज्या खातीर तो कुटुंबाक सोडटा, आवय बापाय सोडटा, भाव भयणीक सोडटा, शेजारच्यांक सोडटा, धर्मसभा सोडटा आनी सीदा वयता. बायल घोवाक सोडटा, घोव बायलेक सोडटा, आवय बापाय भुरग्यांक सोडटात, भुरगीं आवय बापाय सोडटात, कॅथोलीक धर्म सोडटात, धर्मसभा सोडटात आनी वतात. वय गे हें पट न्हय मो. जायते पुरा सडावाज जावन तशेंच घोव आनी भुरगीं कॅथोलीक, बायल born again. बायल आनी भुरगीं कॅथोलीक, घोव ब्रेड ऑफ लायफ. आवय बापूय कॅथोलीक, भुरग्यां पैकी एक पूत फॉलोवर ऑफ जीसस. आवय बापूय पूत कॅथोलीक, दू एकले बायबल या ऑर्थोडॉक्स या मोर्तोमा खंयचेय तरी एक सभेंत शेरवात वचून वेतात. 2-3 दीस कुशेन जियेतात. 4थ्या दिसा तावन रोडोंक सुरू करतात, कुरवातात, पिंगातात, जिवीत होगडायतात. असले जायती घडीत हांवें पळयल्यात. त्या देखून मोगाचे न्हू उडास दवरया आमी अस्कत वय आमचे थंय आत्मीक जाणवाय उणी आसाय वय आमी आत्मीक वाडावळींत नांव तें वयसत. पूण कोणा थंय ही आत्मीक वाडावळ मेळटा, आत्मीक जाणवाय मेळटा, तांणी हेरांक दिवन एकामेका सांगाता मेळोन मुखार येवचे खातीर हें देवान दिवचें, जेजून दिवचें, पवित्र आत्म्यान दिवचें. अशें न्हय गे कुटुंब सोडू, कॅथोलीक धर्मसभा सोडू, आपल्या लोकांक सोडू आनी धांवू आपले स्वार्थीपणा खातीर खंय मेळटा म्हणून सोदून धांवू. न्ही, त्या खातीर न्ही. एकलो धांवलो कुटुंबांत धांवन या कॅथोलीक धर्मसभेत धांवन तर बाकीच्यांचें कालें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर अशें आसतना मोगाचें न्हू आतां आमी जाण जावया नीज धर्मसभा खंयची जावन आसा. आज हांव तुमकां देवाचे उतरां मारिपादस धाकल्या सवें थ्रू कर दाखयता. कॅथोलीक धर्मसभा नीज धर्मसभा चित दिवन आयकात. तुमकां आयकोंक इल्लेशें बोरींग जायत, इल्लेशें उणें म्हणून बोगोत, तितलें उणेंय ना, तितलें बोरींगय ना, तें तुमच्या थंय आसा. तुमी आयका आनी अर्थ समजून काण घेया. आनीक तुमकां तितलें उणेंपण म्हणून बगचें ना जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सुरवातीचेर सांगता. विशय आमी जाणा जातले. हांव 7 गजाल जाणा जातले. हांव नीज धर्मसभा कितें म्हणून जाणा जातले. हांव ह्या नंतर आमी जागवणेर आजशाक आनी धर्मसभा फळ सोडून वचनांतल्या बरी आमकां एक आदार आसरो जातलो. त्या देखून सोशणीकायेन आयकात आनी समजात, जाणा जायात आनी हेरांकय सांगात. आतां आमी आयकलें देव जायते आसात. नीज देव म्हळ्यार एकलोच एक, तो जावन आसा सर्वेस्पर देव आमचो बाप. वय मो. तरी आतां आमी धर्मसभे विशयंत जाणा जावया. जेजून धर्मसभा कशी घडली. हर एका कार्याक एक कमिटी आसता. हांगासर हे धर्मसभेचें एक आत्मीक कार्य आसा केलें वय जाल्यार ताकाय एक कमिटी आसा. कमिटी आसोनून थोडे वावराडी आसोनून एक कार्य मुखार चलोवं शिवाय ना जाल्यार अशेंत चलोवंक जायना. वय मो. एक खासदाराचें कार्य आसल्यार ताका एक ल्हान कमिटी. एकल्याक फुलांचे जबाबदारी, एकल्याक भांगराची जबाबदारी, एकल्याक वस्तू साडो काडची जबाबदारी, एकल्याक बँड वचप पुरो अरेंज करणं ते चलोवच्याक ती जबाबदारी, एकल्याक माटो घालची जबाबदारी, एकल्याक जेवणाची जबाबदारी.
आणि एकल्याक पुरा कारभार पळोवन पुरा सांबाळणं चलोवची ती जबाबदारी मुखेली तो अशें. तशें कॅथोलीक धर्मसभा आसा करून ती चलोवच्याकी जिजून एक कमिटी आसा केली. ती कमिटी आसा केली ती कशी आमी जाणा जावया. मार्क चॅप्टर 1 वर्स नंबर 16 to 20. मार्क चॅप्टर गलिलेया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जात असताना म्हळ्यार जेजू पाशार जाताना सिमोनक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले ते सरोवरांत जाळ उडयताले. सिमोन पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रे. कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. पयले दोगांक ताणें आपोवणें दिलें. मासली पागतेल्या दोगा भावांक सिमोनक आनी सिमोन पेद्रूक आनी आंद्रेक. तितल्यार तक्षण आपली जाळां सोडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. थंय जावन चिक्के मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या माचयेर जाळां समा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयले आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरडे सांगाता माचयेंत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. कितल्या जाणांक विंचले आतां? कितल्या जाणांक? 4 जाणांक विंचले. 4 जाणांक विंचस ही कमिटी पुरा जायना अशें म्हणून जेजूक समजलें. तृप्ती जायना जालो आनी ते मुखार गेलो. मुखार वचून ताणें आनी बाकीच्यांक विंचूंक जाय त्या देखून जायते लोक म्हळ्यार सीस आमी पुरा हांगा जमा जावन सीस जायत्या लोकांक ताणें एकठांय केले आनीक जेजून मागणें केलें आनी पुरा एक कमिटी जाय जाय म्हणून त्या सिसा पैकींतल्या थोड्यांक विंचले ताणें. ते आमकां वाचूंक मेळटा लूक चॅप्टर 6 वर्स नंबर 12 to 16. लूक चॅप्टर 6 वर्स नंबर 12 to 16. त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करशिल्ली. सगळी रात म्हळ्यार सांजेर 6 रातावन सकाळी 6 पर्यंत सगळी रात 12 घंटे ताणें मागण्यां करशिल्ली. दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें सरची आपयले. सगळी लोकांक शिसांक आपल्या कोण थंयसर जमा जाल्यार तांकां सरची आपयले आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. आनी ते 12 जण हे जावन आसात. थंय सगळ्यांची नांवां सकयल दिल्यांत. सिमोन जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलिप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, अल्फावाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमोन, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक ताणें विंचले त्या शिसा पैकींतले आनी तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. आपोस्तल. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या 12 जाणां आपोस्तलांक ताणें विंचून धर्मदूत म्हणून तांकां ताणें नांव दिवन ताणें काल केलें. हे 12 जण धर्मदूत आपोस्तलां पैकी एकल्याक मुखेलपण दिलें ताणें. एकलो प्रेसिडेंट जायचे न्ही, मुखेलपण लिडरशीप. एका कमिटींत एक लिडर ना जाल्यार कमिटी कशी चलोवन व्हरची, वावर कसो करचो, त्या देखून ताणें एकल्याक मुखेलपण दिवन विंचून काडलें. तें आमकां वाचूंक मेळटा लूक चॅप्टर 5
वर्स नंबर 1 to 11. लूक चॅप्टर 5 1 to 11 ते चड लंब आसा. घरा बसून वाचया, बरोवन काण घेया. लूक चॅप्टर 5 1 to 11 1 तावन 11 वाक्य पर्यंत. जेजू हांव तुमकां अशेंच सांगता, एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे तडी सरसी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडातालो. तोवळू सरोवराचे तडीक लागल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देवन आपली जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोण. पयलें कोणाक आपयल्लें पळय तो सिमांव, ताची दोण. तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावूंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक लागलो. ताणें उलोवन जातस म्हळ्यार जेजून उलोवन जातस शिकोवन दिवन जातस सिमांवक सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तोवळो सिमांव म्हणालो, मेसरी सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं. तोवळ पेद्रू दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमोक करीशे तांकां हात भाशेन ताणें आपयले आनी ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनूय दोणींनी तांणी मासली भरली. इतली की दोनूय दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, मुजे सरसिलो पयसर सुम्या हांव एक फाक्की मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेत विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांवूय विजमीत जाल्ले. तोवळू जेजू सिमांवक म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडा तूं मनशांक पागतलोय. हांगा बरोवना ह्या फुडा तुमी मनशांक पागतल्यात. हांगा बरयलां, भियेनाका, अजाप जायनाका, ह्या फुडा तूं मनशांक पागतलोय. म्हळ्यार तितल्या 12 जाणां पैकी तूं मनशांक पागतलोय म्हणलें ताका एक उतार, शाश्वीत उतार दिवन ताका धर्मसभेच्या कमिटी पैकी एक लिडरशीप ताका दिलें, मुखेलपण ताका दिलें. हें अशें कित्याक घडलें म्हळ्यार पयलेंच सिमांवक आनी आंद्रेक ताच्या भावाक आनी बाकीच्या सर्वांक विंचल्ले आनी तांकां येद्दोळ तुमी मासली पागतल्यात, हाच्या उपरांत तुमचो वावर मासली पागचो वावर न्हय, मनशांक पागचो वावर. धर्मसभेंत काम करून अन्य जातीच्यांक भोवटा काडून नेणाऱ्यांक जाणा जावच्या तसले तुमी तांकां शिकाप आत्मी शिकाप दिवन तांकां जाणा करून तुमी धर्मसभेंत वावरूंक आसा. तो वावर दिलो तांकां, मनशांक पागचो वावर. हे जेजून इतलें सकळ तांकां सांगून दिवन ती जबाबदारी दिवन अशी एक कमिटी केल्ल्या उपरांतय ते गेले खंय परतेक दर्याक मासली धरूंक. तांणी बेपरवा केली. तांणी जेजूचें उतर फाळोवंक ना. ते जेजूचें उतर पाळन जिवोवच्या तसल्या त्या वाटेन वचोवनात. तांणी काले गेले आदल्या वावराकच ते फाटीं गेले. देखून थंयसर तांच्या वावरांत विधेयपण नातल्लें.
देवाचें बेसांव नातलें त्या देखून देवाचें बेसांव नातल्या देवाच्या कुशे विरोध करूंक गेल्ल्या त्या वावरांत देवाचें बेसांव नातल्यान सगळी रात तांणी मिन्नत केली जाल्यार एकय एक मासली तांकां मेळोंक ना. तशेंच जाता आमच्या जिवनांत. आमच्या वावरांत जर तर देवाचें बेसांव आसा वय जाल्यार दुसऱ्यांक आमी समाधान जावच्या भशेन आमी वावर करता वय जाल्यार दुसऱ्यांक एक आदारसूंच्या उद्देशान आमी वावर करता वय जाल्यार सौग जाणांक बरेंपण जावचें चिंता आमी आमच्या मतीन दवरून आमी वावुरता वय जाल्यार देवाक खाल जावन चलच्या तसलें चिंताप दवरून आमी वावुरता वय जाल्यार कुटुंबाच्या मोगान आमी वावुरता वय जाल्यार निस्वार्थपणान आमी वावर करता वय जाल्यार त्या वावरांत देवाचें बेसांव आसता. वावर आमचो सुडाळतारान चलता. जोड आमकां आमच्या मिन्नतेची जोड मेळटा आनी त्या जोडीचेर देवाचें बेसांव आसता आनी ती जोड आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या जबाबदाऱ्यांक आमच्या गुप्त आसल्या जाण आसल्या गरजेवंतांतय तशेंच धर्मसभेंतय हर एका ठिकाण्यार आमी ती यूज करूंक उपयोग करूंक करसूंक आमकां निस्वार्थपण आमचें मुखार वता. आमी ताच्या फाटल्यान येता. आमच्या मिन्नतेचो फळ जोड बऱ्या बऱ्या ठिकाण्यार यूज जाता आनीक खुशी आमकां मेळटा, दादोसकाय आमकां मेळटा, भलायकी आमकां मेळटा, समाधान आमचें थंय आसता, माया मोग आनी एकवट आमचें थंय आसता. दुर्बळे आमी जावन आसल्यार संतोष आमचे थंय राज करता. प्रेज द लॉर्ड. आतां हांगासर कालें जालें मासली पागचो वावर तुमचो न्हय हाज्या उपरांत तुमचो वावर जावन आसा मनशांक पागचो अशें म्हणून वावर दिल्ल्या उपरांतय तांणी विधेयपण कुशीक दवरून अविधेयपण आपणाक सवें घेवन ते सरोवराक गेले. त्या देखून तांकां सगळी रात मासली मेळोंक ना तांच्या वावरांत. त्या उपरांत सकाळी जेजू येवन सरोवराच्या तडीर पळयताना हांवें विंचून काडलेले हे धर्मदूत तांकां हांवें मनशां पागूंक सांगलें जाल्यार ते म्हज्या उतराक पर्वा करिनासतना परते आयल्यात सरोवराक मासली पागोवंक. त्या देखून जेजून ताका विचारलें कांय तरी मेळ्ळी गी म्हणून. कांय ना. तुमची जाळ दोनीच्या उजव्या कुशीक घालया पळया. त्याला म्हणाले सगळी रात आमी वावरल्या एकी मासली मेळो ना. तुझ्या उतराचेर पातयेवन आमी जाळ घालता म्हणाले. ते देवाच्या उतराचे जेजूच्या उतराक अनुसार जावन जेन्ना तांणी जेजूच्या हेळकेक लागून जेजूच्या परमिशनाकाल जेजूच्या उतराकाल पातयेवन तांणी जेन्ना जाळ घाली जाळ घाल्लीच व्हडली रास जाळाक सांपडली आनी ते मासल्यांनी भरलेली जाळ ओडून मासली भरली इतली की दोन बरोवन बुडोवंक जाली तितली मासली मेळ्ळी. कित्याक जेजून सांगलें तांणी केलें. हें काल्याक जालें तांची सूक तांच्या जाणवायेक हाडच्या खातीर तांणी जाणा जावच्या खातीर तांची सूक कितें गे म्हणून आनी तांणी तांची सूक वळखोवच्या खातीर हें जेजून घडलें. हें जेजूचें येवजन जावन आसलें. जेन्ना ती मासल्यांची रास पळोवन सिमांक कळ्ळें सगळी रात आमी वावुरल्या जाल्यार एक मासली मेळोना. आतां ताणें खाली सांगलें आनी आमी देंवयलें जाळ इतली सांपडली जाल्यार ही मासली सगळी रात खंय गेल्ली. आमचें अविधेयपण आमी आदारलेल्या अविधेयपणा लागून आमच्या थंय ह्या वावरांत बेसावनातलें. त्या देखून ही मासली आमकां मेळूं नातली. कळ्ळें ताका ताची सूक कितें गे म्हणून. त्या देखून सिमांव म्हणालो सम्या म्हज्या हातावन पयस सर.
हांव फातकी जावन आसा, हांवें आविदेयपण केलें, तुवें सांगलेलें हांव विसरलो, हांवें तुवें सांगलें म्हज्या मतींत उडासा दवरूं ना, तुवें सांगले बरी हांवें करूं ना, तुवें म्हाका मनशाक मागोवंक वावर दिल्लोय, तो वावर हांवें सांडलो आनी म्हज्याच कुशेन हांव म्हज्या संत कुशेन म्हज्या कुशे प्रमाणे ही मासली पागच्या वावराक आयलो, त्या देखून म्हाका ही मासली मेळोनातली, म्हजी चूक जाली, हांवें चूक केली, हांवें पातक आदारलें, हांवें फातकी जावन आसा, त्या देखून सौम्या म्हजी काकुळट कर, म्हज्यातून पयस वचूं, हांव एक फातकी जावन आसा म्हणून तो वळखलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेन्ना तो आपूण फातकी म्हणून वळखलो, ताका ताणें माफ केलें, ताका ताणें बक्षिलें आनी म्हणलो ताका, शिमोन तूं विशेष तरान कांय अजाप पावनाका. येदोळ तुवें चूक केली, तुका कळ्ळें न्ही चूक केली म्हणून, हाज्या उपरांत अशी चूक करिनाका, अजाप तूं जायनाका. हाज्या उपरांत तूं मनशांक भक्तलोय, तूं मनशांक भक्तलोय. सगळी कमिटी थंय आसली, 12 धर्मदूत थंय पुरो ताणें विंचून काडलेले आसले, जाल्यार 12 धर्मदूतांक ताणें तुमी म्हणून सांगून मुखेलपण दिवना. हाज्या उपरांत 12 जाणां पैकींतले तूं हाज्या उपरांत मनशांक भक्तलोय म्हणून ताका हें मुखेलपण दिलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताज्या उपरांत कितें जालें? कमिटी ताणें आसा केली, अपुस्तलांक ताणें विंचून काडले, धर्मदूत म्हणून ताणें नांव दिलें, मुखेलपण ताणें एकल्याक दिलें. आतां संपूर्ण कमिटी जाल्ल्या उपरांत तांकां वावर करूंक शिकय जाय न्ही, वावर जाय न्ही तांकां. त्या देखून जेजून तांकां वावर दिवन, तांकां प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स दिवन, तरबेती दिवन तांकां एक सारकी धर्मदूतांत वावरच्या खातीर, धर्मसभेंत वावरच्या खातीर एक सारकी कमिटी ताणें आसा केली. तांकां वावर ताणें असो दिलो. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स नंबर, मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स नंबर 5 to 8. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले, अन्य जातीच्या गांवाक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी समारियाकारांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यामध्ये वचा, वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वचा. पिडेस्तांक गुण करा. कोणी वाचता जाल्यार समाज सारखे वाचून पळया. थंय कालें सांगलें पिडेस्तांक गुण करा. ताणें थंय अशें सांगोना पिडेस्तां खातीर मागा म्हणून सांगोना. ते दाडा तांकां सांगलें, आज आमकांय सांगता, कोण आयकता आनी समजता आनी जाण जाता आमकां हर एकल्याक हें देवाचें उतर तेंच सांगता. ताणें आमकां हातोर्डी दिल्या, ताणें आमकां पदवी दिल्या, ताणें आमकां विंचून काडल्यांत, ताणें आमकां मागल्यांत, पवित्र स्थान आमी घेतलां, पवित्र आत्मा आमचे थंय आसात, क्रिस्ताचे फाटलावदार आमी जाल्या. क्रिस्ताचे फाटलावदार जावन आसल्या आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळवंत सत्तेन आमी बरोवन, जेजूच्या नांवान आमी जेजूचो फाटलाव करन, जेजून आमकां उपदेशान दिल्ल्या वाटेन आमी चलोन वचोन आमी तेंच करूंक आसा. ताणें सांगलां पिडेस्तांक गुण करा. तर आमी तशेंच पिडेस्तांक गुण करूंक आसा. तेय तशेंच वचून पिडेस्तांक गुण करूंक लागले, पूण कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान. तुम्ही म्हज्या नांवान वचा आनी म्हज्या नांवान पिडेस्तांक गुण करा म्हणलो तो. ताणें सांगोना वचा आनीक पिडेस्तां लागीं वचा आनी म्हज्या नांवान पिडेस्तां लागून मागया म्हणून ताणें सांगोना. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा. मेल्ल्यांक जीव करा म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें? म्हळ्यार खंय पुरा पळय, आयतार संत भगिनीपणी सांबाळच्या इराद्यान तरी एक आयतारा मिसाक येनात, मागणे भक्तीपण येनात, घरा मागणे आमोरी तेर्स भक्तीपण ना. कशेय तरी
उदेलो दीस बुडयतात आणि तांचे स्वार्थीपणा जीवन जियेतात आणि जिवीत आपले होगडावच्या स्थितीर पावल्यात. तसल्यांक वचून तुम्ही जागया. ते कुडींत जीव आसात पूण आत्म्यान ते मेल्यात. त्या देखून ते मिसाच्या बलिदानाक हांगा येनात. त्या देखून ते कुटुंबाचे मागणे आमोरी तेर्स करिनात. त्या देखून तांच्या थंय माया मोगान एकवट ना. त्या देखून ते कुटुंबा सांगता मेळोन जियेनात. त्या देखून ते धर्मसभेंत येवन सहकार दिनात, आदार दिनात. तांकां कांयच पडोवन गेल्ले ना, कांयच तांचे थंय जबाबदारी ना, कितेंच तांकां नाका म्हणल्या भशेन तेच तांचे इतल्याक स्वार्थीपणाचे जिणी जियेतात. कुडींत ते जीव आसात पूण आत्म्यान ते मेल्यात. तांकां वचून जागया, तांकां वचून जीव करा. वो वावर आमकां जेजून दिला. त्या काळार त्या अपुस्तलांक दिल्लो वावर आतां आयच्या तारखेर आयच्या ह्या संदर्भार आमच्या खातीर तो वावर जावन आसा. मेल्ल्यांक जीव करा, खोडकारांक नितळ करा. हळे हांगा खोडकारांक बरें करा म्हणून बरोवना. हांगा कालें बरयलां, खोडकारांक नितळ करा. कोण सकड असल्या नमनेचे पिडेस्त आसात, कोडीची पिडा या आकाशसंबंध जाली दुसरी वेगळी खरी पिडा आसा जाल्यार तांच्या खातीर भलायकी बरी दिवंक आमकां सांगूना. तांची सेवा करूंक, तांकां नितळ करूंक, तांकां तांचे दुखांत तावन भायर हाडन तांकां खुशी दिवंक, समाधान दिवंक सांगलां. आनी अशें ह्या खोडकारांची सेवा करण, खोडकारांक नितळ करचो वावर ह्या संवसारांत जर तर आपल्या संत कुशेन काळजाच्या गुण्याय तावन वरच्या उमेदीन आनी उर्बेन जेजूच्या मोगान केल्ले आसा वय जाल्यार एकच एक व्यक्ती जावन आसा. ती कोण? मादर तेरेजा. खोडकारांक नितळ करचें काम तितलें सुलाभ काम न्ही. त्या देखून देवाच्या उतरांत आमकां वाचूंक मेळटा, पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, पूण खोडकारांक नितळ करा. मादर तेरेजा हे बटी अशेंत वाटेन चलोन वता आसतना वाटे देगेर एक खोडकार मेळ्ळो तिका. रुवांनी भरलेलो, रगत देंवतालें, पू देंवतालो पळोवन तिका भारी बिरमत दिसली. आमकां कालें जाता, आमकां कांटाळो येता न्ही, पयस सुद्दां वेता आमी न्ही, पूण तिका भारी बिरमत दिसली आनी गेली ती ताज्या कडेन. वचून ताका बरें करून पुसलें, ताजी रुवांनी पुरो पुसली, बरें करून पुसून नितळ करून ताका इल्लें वखद पावडर केलो, वखदाचो पावडर पुरो घालें आनी ताका बरें करून बँडेज आनी पुरो घालें. तशें पुरो करतना एकलो मानाय आयलो, म्हज्या तसलो आनी तुमच्या तसलो आयलो आनी म्हणलो, मादर तेरेजा तो वळखतालो, मादर हें तूं कालें करताय, शी 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 शी, हें तुका घाण म्हणून दिसनांगी, कांटाळो तुका येनांगी, हें कालें करताय तूं. ना, हांव जेजूची साकरी करनासा, जेजूचो मोग करनासा. हां, ह्या मनशाक ह्या रितीन तूं नितळ करताय? वो खोडकार वो घाण येता, खुसला, पू येता, कारणे तेर येता, रगत देंवता आनी हाका नितळ करताय, बँडेज घालताय आनी तूं म्हणटाय जेजूचो मोग करताय? तूं खंयच्या नमनेर अशें करताय? खाली जेजू तुज्या तितलो बरो की? तशें सांगनाका. जेजू म्हज्या की कितल्या वर्स जावन आसा, हांव फकत जेजू भाशेन जावंक प्रयत्न करता तितलेंच अशें म्हणाली खंय. हे बटी अत्यंत आत्मीक कार्य आसलें. तिका मुखेलपण सैरेचें स्थान दिवन आपण दिल्लें. येता आसतना ती तिच्या ठिकाण्यार तावन बैसरली. त्या आत्मीक कार्याचो टायम लागीं पावलो, टायम जालो. मादर तेरेजाना 10 मिनटां जालीं, 15 मिनटां उतरलीं, मादर तेरेजाना अर्द घंटो जालो, मादर तेरेजाना मुक्काल घंटो पाचार जालो.
हांगा पुरा घडमाड सुरू जाली खाली जालें केदाळे अशें लेट जायना ती केदाळे ती एडवान्सारच येता टायमारच आसता आज कालें जालें भियेलीं खावजेलीं कलबुली जालीं क्रमेण मादर तेरेजा आयली म्हणटना गेलीं दुसरी सिस्टरां गेलीं तिका लागीं आनी म्हणटाली मदर मदर कालें जालें तुका कितें जालें इतली लेट आयली तूं अशें म्हणून सवालां करूंक लागलीं हांव टायमार आयिल्लीं म्हळ्यार तांणी फोन करून विचारलें तिच्या तिकाण्याक मदर तेरेजा हांगा येवना ती ना बैसरल्या की ती टायमार तो बैसरल्या म्हणाली तशें जाल्यार ती चड भियेली आनी की तशें म्हणाली ती हांव टायमार तो बैसरली येता आसतना वाटेर म्हाका जेजू मेळ्ळो त्या देखून ताजी सेवा करच्या खातीर हांव रावलीं देखून म्हाका वेळ जालो म्हळ्यार कालें येता आसतना तिका आनी एकलो पिडेस्त कोडकार मेळ्ळो त्या संदर्भार आनी ताजी सेवा साकरी करन नितळ करन वखद घालन बँडेज काडन पुरो येता आसतना हांगा लेट जालो त्या देखून ती म्हणाली म्हाका वाटेर जेजू मेळ्ळो ती दुर्बळ्यांचेर धाकट्यांचेर पिडेस्तांचेर अस्कातांचेर भिकाऱ्यांचेर अनाथांचेर दिश्ट लायतना ती पळयताली जेजूचें तोंड आमकां जर तर असलीं कोणी मेळटा जाल्यार न्हीद जावन कोणी जर तर अस्कतां अनाथां आनीक भिकारी दुर्बळी गरजेवंतां विणगी रावंक करनातलें बिडानातलें कांय सासरोनातलीं मेळ्ळ्यार आमचें चिंताप तांच्या खातीर कितें जावन आसा तांच्या तावन पयस तावन आमी तांकां पळोवन पळयनातल्या भशेन सीदा वेताव आनी जेजू काले म्हणटा कितें तुमी म्हज्या ल्हानांक भावांक भयणींक अनाथांक पिडेस्तांक तुमी कितें केलां तें तुमी म्हाका केलां जर तर आमी तसल्यांक गरजेवंतांक पिडेस्तांक अनाथांक अस्कतांक आमी कांय करूं ना तर आमी जेजूकूय कांय करूं ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेवसार दवडया म्हळ्यार कितें आले हांगा सांगलां जेवसार दवडया कोणातय जाल्यार जर तर देवाच्या कुशे विरोध सकत रास करना जाल्यार देवाच्या कुशे विरोध रास करना आसल्या त्या सत्ते वरवीं तो या ते या कुटुंब या कोणी जर तर अडचण आसा कश्टन आसा तर तसल्यांतय आमी वसाजे भावार्थान वसाजे आमच्या लागीं दिल्लीं देणी आसात ती जाणां आसून आमी वसाजे धैर्यान आमी आत्मीक धैर्यान आमी वसाजे आनीक जेजूच्या नांवान भावार्थान आमी ताका जर तर फरमायलें जाल्यार ताणें त्या मनशा तावन त्या दादल्या तावन त्या बायले तावन त्या मनशा तावन भायर वसाजेच जे तर जेजूच्या नांवान आमी ताका फरमायलें जाल्यार तशेंच कसली पिडा जाल्यार जेजूच्या कुशे विरोध कसली पिडा ताका ताच्या थंय राजकारण आसा ती कश्ट आसा जेजूच्या नांवान फरमायलें ताणें वसाजेच कित्याक म्हळ्यार आमकां रस्ताना आमी आवयच्या गर्भांत जावन जल्मन ह्या संवसाराक येता आसतना आमी संपूर्ण भलायकेवंत जावन आमी आयिल्ले ताजे उपरांत जर तर आमी ल्हान आसली ती व्हड जाताना जर तर आमच्या थंय तसली कली भलायकेक आडकाळी जावन आसली सकत आमच्या थंय राजकारण आसा जाल्यार पिडा जर तर राजकारण आसा जाल्यार कश्ट आमचे थंय आसत जाल्यार ते देवाची खुशी न्ही आमच्या बापाची खुशी न्ही ताज्या दुस्मानाची खुशी आमच्या थंय राजकारण आसा त्या दुस्मानाच्या सत्तेक जेजूच्या नांवान आमी फरमायचे आनी आमच्या हर एकल्या तावन ताणें भायर वचचेच प्रेज द लॉर्ड आनी हे देणें ताणें आमकां दिलां आनीक ही पदवी ताणें आमकां दिल्या ताणें आमकां सांगलां तर आमी करी जाय ताणें आमकां सांगलां आनी आमी करिना जाल्यार तें आमचें उणेंपण ताणें आमकां सांगलां पूण आमी नेना आमी जाणा जावंक ना आमचें प्रॉब्लेम तें जेजूचें प्रॉब्लेम न्ही आनी सांगलां पुंक्याक तुमकां दिलां पुंक्याकच तुमी दिया आमी खंयसरी गेल्या कितेंय केलें आमी त्या वावराची मजुरी आमी खाणयोंक ना आमकां ताणें दिताना आमच्या लागीं ताणू कसली मजुरी या पयशे ताणें आयवज खाण घेवना ताणें आमकां पुंक्याकच दिलां आमी वचून पुंक्याकच दी जय मोगाच्यानो आतां पळया दिलां देणें मेळ्ळां देणें आपणायलां देणें देण्यांनी आमी वाडो वळयल्या आत्मीक जाणवायन भरल्या
पवित्रात्म्यान आमी भरल्या येता आमी वावुरता येता आमी तांकां दिता मागीर मजुरी खाण घेता ताची मोली खाण घेता सूख देवाच्या उतरा प्रमाणे सूख संवसारा प्रमाणे खाण घेतात हांव कांय सांगना पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे पळयल्यार सूख पुंक्याक तुमकां मेळ्ळा पुंक्याक तुमी दिया आनी एक कडेन सांगला वचा तुम्ही पिडेस्तांक गुण करा अस्कतांक कटाय दिया नेणाऱ्यांक जाणवाय दिया वावरा तांच्या खातीर खंयच्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांत रावा तांणी रांदले कितें तुमकां खावंक दितात पियोंक दितात तांचे सांगात तुम्ही खाया आनी पियेया आनी त्याच घरा एकाच घरांत रावा घरा मेजूंक वचनाकात क्लियर देवाच्या उतरांनी सांगला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये देवाचे उतार म्हाका एकल्याक न्ही याजका एकल्याक न्ही धर्म भयणीक मात्र न्ही आमकां सगळ्यांक जावन आसा कितलीं जाणां आमी वाचता कितलीं जाणां आमी हाजो अर्थ समजता कितलीं जाणां आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी जियेता फुडें साकडी आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वो पुरो वावर तांकां दिल्ल्या उपरांत तांकां पुरो प्रॅक्टीस केल्ल्या उपरांत तांकां एक बळवंत टीम केल्ल्या उपरांत मागीर जेजून कालें केलें धर्मसभेची बुन्याद घाली आतां जेजूक कळ्ळें आनी हांवें एक धर्मसभेची बुन्याद घाली जाल्यार धर्मसभा आसा केली जाल्यार आनी हे धर्मसभा चलोवच्या देखीक पावले प्रॅक्टीस आनी केलां विशय तांकां कळीत जाल्या बळवंत हे जाल्यात हे पुरो तांकां तयारी केल्ल्या उपरांत 12 जाणां धर्मदूतांक ताणें धर्मसभेची बुन्याद घाली बुन्याद खंय घाली आमी पळोवया मॅथ्यू चॅप्टर 16 मॅथ्यू 16 13 to 19 पर्यंत ते अशें घडलें उपरांत सेजारिया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसालांगी विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नानदातार जुआ म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात तवळो जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात म्हळ्यार पुरो धर्मदूत आपोस्ताल थंय आसले त्या आपोस्तालान सांगलें सगळे पुरो कालें पुरो सांगतात वय थोडे प्रवादी म्हणटात आनी थोडे कोण एलिया म्हणटात सक्कडी वय येरेमिया म्हणटात सक्कडी वय पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात केदळा त्या 12 जाणां पैकींतलो एकलो सडक्क करून उठलो पयलें तो उठलो आनी आवाज करूंक लागलो तो सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळो जेजू पेद्रूक म्हणालो बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणूय मनशान न्हय बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतालो आनी फाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकनात हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितालो जे कितें तूं संवसारी आडवरतालो तें सर्गी आडवरलेलें जातालें आनी जे कितें तूं संवसारी सोडयतालो तें सर्गी सोडयलेलें जातालें तूं क्रिस्त म्हणून 12 जाणां पैकींतल्या एकल्यान पेद्रून कोणाक मुखेलपण दिलें ताणें उठोन आवाज करन सांगतेच जेजू लागीं जेजू म्हणालो बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता येन तुका उगडापें केल्लें कोणी मनशान न्हय म्हज्या सर्गीच्या बापान तुका उगडापें केल्लें त्या देखून आसतना तूं पेद्रू म्हणजे खडप पेद्रूचें नांव जेजून खडप म्हणलें नांव दिवन वलायलें आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव उबारतालो बांदतालो आनी ह्या धर्मसभेचेर खंयची पाताळाची सकत जैत व्हरूंक शकची ना म्हणून ताणें थंयच देवाच्या उतरा मारिपात सील स्टॅम्प मारून सोडलें त्या देखून मोगाच्यान आज संवसारांत कॅथोलीक धर्मसभा पसारल्या
वाडोवन आयल्या वाडोवळीन आयल्या जायते घडामोडी चलतात जायती तोडफोडी चलता जायते पुरा लढाई सगळे दूख मार पेट हे पुरा सक्कडी जाता पूण कॅथोलिक धर्मसभा अस्कत जायना प्रेज द लॉर्ड कित्याक या कॅथोलिक धर्मसभेचेर खंयच्याच पाताळाचे दारवाटे जय तोरोंक शकचे नात म्हणून जेजून देवाच्या उतरा मारिपात कडक सील आणि स्टॅम्प मारला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आणि थंय मुखार सांगला कितें तूं संवसारांत आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें म्हळ्यार कुमसाराचो सक्रामेंत कुमसाराचो अधिकारी ताका दिलो कितें सकड तूं संवसारांत सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें कुमसाराचो अधिकार ताका दिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून कॅथोलिक धर्मसभेंत मात्र एक कुमसार शिवाय कॅथोलिक धर्मसभे शिवाय खंयच्याय धर्मसभेक वचा कुमसार ना कुमसाराचो सक्रामेंत ना आणि ताच्या उपरांत कोणाक पुरा हांगा कॅथोलिक धर्मसभेंत याजक बाप जेजूच्या जाग्यार बसोन कुमसारां आयकोन सुटका तांकां दिल्या संवसारांत तांकां सुटका दिल्या तर सरकारी सुटका संवसारांत जर तर कॅथोलिक धर्मसभेच्या सांद्यापैकी कोणी याजका लागीं जेजूच्या जाग्यार बसला थंय वचून कुमसार जाय म्हणून वसोवनात सुटका तांणी सोडूना जाल्यार थंय ताका सुटका ना हांगासर आड वरला जाल्यार थंय ताका आड वरलेलें जातलें कुमसार जावन हांगा सुटका मेळ्ळ्या जाल्यार हांगा सोडयला जाल्यार ताका थंय सोडयलेलें आसतलें आनी उपरांत तसल्यांक कोणाक पुरो सोडयल्यांत कोणाक पुरो सुटका मेळ्ळ्या तसल्यांक आत्मीक जिविताच्या दारवाट्या भितर वेच्या खातीर त्या सर्गाच्या दारवाट्याची चावी कोणा लागीं दिली शिमांव पेद्रू लागीं दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तोच पेद्रू जावंक पावलो कॅथोलिक धर्मसभेचो पयलो पाप साहेब प्रेज द लॉर्ड ताळयो पेटोवन जेजूक अर्गां दिया वैगी कॅथोलिक धर्मसभेचो पयलो पाप साहेब कोण कोण पेद्रू वैमो पेद्रू वैमो कॅथोलिक धर्मसभेचो पयलो पाप साहेब पेद्रू जाल्यार आतांचो करंट पाप साहेब आतांचो कोण बेनेडिक्ट 16 बेनेडिक्ट 16 वैमो पयलो पाप साहेब पेद्रू आतांचो बेनेडिक्ट 16 त्या पयल्या तावन आतांच्या पर्यंत टोटल कितले जाले पाप साहेब कितले जाले व्हडल्यान सांगाचे कोणा गोत्ताय कितले कितले पाप साहेब कॅथोलिक धर्मसभेन जाले येदोळू कितले जाले कोणा गोत्ता हात वयर करा कोणा गोत्ता हात वयर करा कोण सारखे आन्सर दिता की तांणी आता या घडये म्हज्या घरे कितेंय विचारलेले हांव तांकां दिता पळय आता कोण सांगता पळय कितेंय तुमी विचारयात हांव दिता तुमकां कितले पाप साहेब जाले कॅथोलिक धर्मसभेक अरे कॅथोलिक धर्मसभा तितली चिल्लर धर्मसभा न्ही कॅथोलिक धर्मसभेन शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय धर्मसभेंत पाप साहेब नात आसा ते 20 आसात पाद्री आसात पूण पाप साहेब आसा म्हळ्यार कॅथोलिक धर्मसभेन मात्र एक शिवाय खंयच्याय धर्मसभेन ना आनी ते सिमोन पेद्रू पयलो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 आतांचो पाप साहेब पयल्या पाप साहेब जावन आतांच्या पाप साहेबा पर्यंत कितले पाप साहेब जाले कॅथोलिक धर्मसभेंत म्हणून कोण सांगता तांकां तांणी कितें विचारलें रे हांव दिता कोण सांगता पळय प्रेज द लॉर्ड तुम्ही कोणी सांगनात तर हांवें सांगचें जाल्यार हांव तुमकां धाकल्या सवें सांगून दिता धाकल्या सवें सांगून दिता आनी हांवें कितें विचारलें तुमी म्हाका दिते तयार आसा ते तयार आसा ते कोण पुरो तयार आसात हांव आतां सांगता तुमकां कोण म्हाका दितात हांवें तुमच्या लागीं विचारलें तुमी म्हाका दितले सगळें मेळून तुमी म्हाका दिवचे कांय कश्ट नात तुमी सगळ्यांनी विचारना हांवें एकल्यान दिवंक म्हाका बारीक कश्ट जाल्यार हांव दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पयलो पाप साहेब
पहिलो पाप साहेब सिमा पेद्रू आतांचो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 ಒಟ್ಟುಕು ಎದ್ದೋಳ್ ಪರ್ಯಂತ 265 पाप साहेब कॅथोलिक धर्मसभेंत येद्दोळू जाले. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या मोगाळा बापाक जेजू पवित्र ताळयो पेटून अर्गान दियात. आणि हांवें सांगलें तुमी आयकलें. आतां हांव तुमकां दाखोवन सांगता. आतां तुमकां हांव दाखोवन उंच दिता. ये 265 पाप साहेबाचे फोटे हे तुमच्या खातीर हांवें हाडल्यात. तुमचो हांव जायतो मोग करता, वर्तो मोग करता. हे 265 पाप साहेबांचे फोटे हांगा आसात. पयले तावन आतांचो पर्यंत. आनी हे बॅनर 265 पाप साहेबांचे हे बॅनर हांगा हांव याजक बापाक दिता. आणि हाका तुम्ही एक फ्रेम घालचे बरें करून आणि हांगासर एक बऱ्या जाग्यार सगळ्यांनी पळोवचें बरी हांगा लावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे हांव इस्रायल गेल्लो फादर 2 फावटी 2006 आनी 2007 ते दाळसर थंय जावन हांवें तुमच्या खातीर तुमच्या लोकां खातीर हांवें हाडिल्लें. ताळयो पेटोवन म्हाका न्ही जेजू कारकान दिया. आणि खंयसर हांव रेचेरी दिवंक घेता. थंयसर हरिये कापिरकाची ती हांव दिता. तुमकां एक नव्यानच दिवना. अजाप जायनाका जायते सगळ्यांक हरिये कडेन वर्ण हांव एक वर्ण दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर आता एक कोरस दया करून बरोबर. Jesu tu Rayan Sarai, Jesu tu Makazai, Jesu tu Rayan Sarai, Jesu Mata Patak Moji Harata Bakse Maran Hamata Bakse Moji Sarpata काळीत म्हजे हांव तुका दिता. जेजू तू रायन कराय, जेजू जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू रायन कराय, जेजू जेजू तू म्हाका जाय. म्हाका तुजी ससाय तुझी कटूस म्हाका दाखय, तुझी कटूस म्हाका दाखय. जिवंतपण जाल्ल्या उपरांत तिसरे फावटी सिसांक तो दिश्टी पडलो आनी तो थंय अशें घडलें जेजून तूं तांकां जेवण तयार करून दिलें. जेवण तयार करून दिल्ल्या शाकी पयलेंची विशय हांव तुमकां उपरांत सांगता. हे जेवणाच्या उपरांत अशें घडलें. पेद्रूक ताणें आपयलो. सिमा पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. पेद्रून सांगलें वय सोम्या हांव तुजो मोग करता. जॉन चॅप्टर 21 वर्स नंबर 15 आनी मुखार. जॉन चॅप्टर 21 वर्स नंबर 15 तावन मुखार तें सगळें चॅप्टर. तर जेजू म्हणालो तर तूं सरय म्हज्या बकऱ्यांक म्हणे सरय म्हज्या शेळयांक म्हणालो तूं म्हजो मोग करताय मो वयसमी हांव तुजो मोग करता. सरय तरी म्हज्या शेळयांक म्हणालो. ताज्या उपरांत परते फावटी दुसरे फावटी पेद्रून विचारलें
सिमा पेद्रू तू म्हजो मोग करताय? पेद्रू म्हणालो, वय सोम्या हांव तुजो मोग करता. तरी म्हज्या शेळ्यांक सरय म्हणालो तो दुसरे फावटी परतेक 3 उतरां. ताज्या उपरांत तिसरे फावटी परतेक जेजून विचारलें, सिमा पेद्रू तू म्हजो मोग करताय की? अशें विचारलें ताणें, दमून विचारलें. ते धाडसर सिमा पेद्रूक दुखलें आनी ताका मतींत इल्लेशें कितेंय इल्लेशें बेजारशें जालें. जेजून म्हाका एक फावटी विचारलें हांवें मोग करता म्हळें, 2 फावटी विचारलें हांवें सांगलें ताका मोग करता म्हणून. आतां तिसरे फावटी ताणें इल्लेशें म्हाका दमून विचारलें न्ही, हें कालें बा. त्या वेळार जेजून ताका सांगलें त्या वेळार पेद्रून सांगलें, वय सोम्या तूं सगळें जाणाय आनी हांव तुजो मोग करता म्हणूनय तूं जाणाय अशें म्हणून जाप दिली. त्या वेळार जेजून ताका सांगलें, तर सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. पयलें सांगलें सरय म्हज्या शेळयांक, उपरांत सांगलें सरय म्हज्या शेळयांक, ताज्या उपरांत सांगलें परतेक निमाणें सरय म्हज्या कोणाक? बोकऱ्यांक. कित्या खातीर जेजून अशें सांगलें? कित्या खातीर सांगलें अशें? आतां ह्या घडयेर अशेंत ह्या संदर्भार अशेंत चलता. जेजू आमकां परत परत सवालां करत आसता. डेनिसा तूं म्हजो मोग करताय की? हे बाबा तूं म्हजो मोग करताय की? जेजू विचारता. भयणी तूं म्हजो मोग करताय की विचारता. आमी वय सोम्या मोग करता म्हणटा, वय सोम्या मोग करता म्हणटा. आनी तो सांगता, एक आमकां जबाबदारी दिता आनी सांगता तूं ही जबाबदारी कर तुजें जिवन जिये म्हणटा. कॅथोलीक धर्मसभेंतय त्या संदर्भार जेजून विचारलें, सिमा पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय की? वय म्हणालो करता म्हणालो. 2 फावटी विचारलें करता म्हणालो. तिसरे फावटी म्हणालो तेरळे करता म्हणालो. शेळयांक सरय आनी बोकऱ्यांक सरय म्हणालो. कित्याक ताणें विचारलें? कित्याक म्हळ्यार जेजून तांकां जबाबदारी दिल्ली मासली पागचे न्ही, मासले पागच्या वावरांत तावन मनशांक पागोवंक म्हण ती जबाबदारी दिवन धर्मसभा पेद्रूच्याच नांवार खडप म्हूण उलोवन धर्मसभा उबारन ताका खुमसारचो अधिकार दिवन पवित्र सभेचो ताका वडील करन सर्गाच्यो चावयो ताच्या हातान दिवन जेजू उपरांत मेलो. तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो. जिवंत जाल्ल्या उपरांत तिसरे फावटी तांकां मेळ्ळो. ताचे पयले फावटी दुसरे फावटी मेळिल्लो, तिसरे फावटी तांकां मेळ्ळो. तिसरे फावटी येवन पळयता आसतना ते सरोवरांत मासली धरून आसात. जेजूक भारी दूख बगलें, विशेष लागलें. हें कालें बा. हांवें तांकां विंचून काडले. एक धर्मदूतांची एक सभा केली, कमिटी केली धर्मसभा चलोवच्या खातीर. धर्मसभा चलोवच्या खातीर कमिटी करन मुखेलपण पेद्रूक दिवन सगळ्यो जबाबदाऱ्यो तांकां दिवन वावर करूंक तांकां ट्रेन करन सगळें कंप्लीट एक कमिटी केल्ल्या उपरांत वावर दिल्ल्या उपरांत जबाबदारी दिल्ल्या उपरांत धर्मसभा हांवें बांदल्या उपरांत हांव मरोन गेलो, जिवन जालो. आतां हांव परतेक फाटी येवन तिसरे फावटी पळयता. हे तांच्या आदल्याच कामाक गेल्यात न्ही. जॉन चॅप्टर 21 वर्स नंबर 1 तावन मुखार थंय वाचलें जाल्यार एक फावटी अशें घडलें. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव सक्कडी वाचूंक वचना, वेळ उणो आसा, हें सांगून हांव बंद करता. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळ्यार ते थंयसर 7 जण जमा आसले. जेजू मेल्ल्या उपरांतली गजाल ही. सिमोन पेद्रून तांकां बाकीच्या 6 जाणांक सांगलें, हांव सरोवराक मासली पागूंक वेता. सर तांणी चिंतलें, जर तर मुखेली जावन आसलो वो, प्रेसिडेंट जावन आसलो वो, लिडर जावन आसलो वो, जर तर सरोवराक मासली पागूंक वेता जाल्यार मागीर आमी कालें करचें हांगा बसोन? कालें करचें आमी हांगा कॅथोलीक धर्मसभेंत ह्या इगर्जींत ह्या जग बाप हांगा आसा फादर रॉनी. तो जर तर हांव म्हज्या पयलेंच्यात वावरा येता म्हण हांगा तुमकां सांगून सिदा गेल्यार तुमी हांगा कालें करचें? कालें करचें? पॅरिस कावन्सिल कमिटी आसा, त्या कमिटीन कालें करचें? मीस पेटोवंक जाता?
लीडर गेलो पेद्रू खंय सरोवराक मासली दवरूंक तेदळा बाकीचे म्हणाले तू येताय जाल्यार तुज्या सांगात आमी येता म्हणाले आनी ताच्या सांगातच गेले आनी तांणी सगळी रात वावर केलो मासली पागोवंक वावरले एक पांते जाताना जेजू थंय तडीर येवन पळयताना हे वावुरतात झुजतात काम करतात जाळ ओडटात नितळ करतात पळयलें आनी विचारलें ताणें कांय तरी तुमकां मेळ्ळी की ना कांय मेळोना पळया थंय जाळ घालया तुमच्या दोनीच्या उजव्या कुशीक घालया पळया तुमकां मेळटली ताणें सांगलें आनी आयकलें आनी तांणी जाळ घाली मेळ्ळी तांकां मासली इतली मासली मेळ्ळी की कितली मासली मेळ्ळी गोत्ताय 153 व्हडल्यो मासल्यो हांगा बरयलां तशेंच 153 व्हडल्यो मासल्यो तांच्या जाळांक सांपडल्यो जाळां त्या मासल्यांनी भरलेली जाळ अशें ओडून दोनीर ओडटा आसतना जाळ पिंजोंक जाल्लें कितली मासली जड आसली व्हडल्यो मासल्यो आनी ताच्या उपरांत जेजून एकाडे उजो पेटोवन म्हणालो तुम्ही आत्तां धरलेल्यांतली इतली मासली हाडा म्हणून तांणी हाडली मासली तांणी उजार बाजली पुरो जेवण तयार केलें कोणें जेजूनूच तयार केलें आनीक तांकां आपयलें येया आनीक ब्रेकफास्ट करा नस्तो करा जेवया खाया येया म्हणालो समाधानान आपयलें तयार केलें जेवण तांकां दिलें हांगासर याजक बापूय त्या हेंड्रिया बासांक आतां मेळ्ळो न्हू तो याजक बाबाचो वावर तो करता हेंड्रिया बाचो तो करता ते दोगी जण मेळोन कालें पुरो करतात आमकां आपयतात आनी जेवण रेडी म्हणटात पितात म्हाका तेका वत्त उडास येता याजक बाबू अरे हे पटी सांगत नाही वो एक तैली हें काणी तो मोटरसायकल जावन मार्केटी जावन आज कामो करता हाडटा तें कर हें रांद रे इतलें अपूर्वाचें जेवण इतली वेरायटी इतलें रुचीक जेवण इतलें मोगान तयार केलें जेवण येद्दोळ कितल्यो पिरगजेंत हांवें रेते दिल्यात खंय तरी म्हाका मेळोना ताजे पेटून हरकान दियात देवाक आनीक ताकाय होगळा पावो प्रेज द लॉर्ड आनी हेंच काम केलें जेजून तुजो मोग करता ना खोटी मारताय तू म्हजो मोग करिनाय मोग केल्लो करचो आसलो जाल्यार हांगा धर्मसभा सोड न्हू धर्मसभेच्या सान्यांक सोड न्हू तूं सरोवराक मासली धरूंक वेतना आसलोय तूं तुज्या स्वार्थीपणान तूं पयलेंच्या वावराक गेलाय हांगा धर्मसभा खाली पडल्या धर्मसभा अस्कत जाल्या हांगा पुरो धर्मसभेचे सांदे पिसुडले आसात आत्मीक जिवितांतले अस्कत जाल्यात तूं म्हज्या कडेन सांगताय तूं म्हजो मोग करताय म्हणटाय खोटी मारताय तूं जर तर तूं म्हजो मोग करताय तर मोग करचो आसलोय जाल्यार तूं हांगा धर्मसभेंत वावुरचो आसलोय म्हजो मोग करताय जाल्यार तूं हांगासर म्हज्या शेळयांक सरय ये कातोलीक धर्मसभेचे ये आमी शेळयो हांकां सरय परतेक विचारलें ताणें तूं म्हजो खरेंच मोग करताय वयसमी हांव मोग करता ना तूं उडास कर तूं सत्राय कर तूं तोंडान सांगताय आवाज कर न्हू सांगताय आवाजान उतरांनी सांगताय तूं म्हजो मोग करताय म्हणटाय तूं काळजान चिंताय तूं म्हजो मोग करिनाय खंडीत तूं आतां मोग करता म्हणटाय पूण तूं मासली व्हरूंक सरोवराक वताय खरेंच तूं म्हजो मोग करताय की तर म्हज्या शेळयांक सरय तिसरे फावटी विचारता सिमा पेद्रू तूं खरेंच म्हजो मोग करताय वयसमी हांव तुजो मोग करता म्हण तूं खंडीत जाणाय तूं सक्कडी जाणाय तरी सरय म्हज्या बोकऱ्यांक कोणाक बाकीचे ज्यो आसात पळय 11 जण धर्मदूत तांकां सांबाळ तांकां सरय तांकां तुमकां सकाळ वांटून वावर दिल्लो आसा तुमच्या वावरा सवय शेळयांक सोरोवच्या खातीर तुमी वावर करा अशें म्हणून 3 फावटी विचारता कित्याक धर्मसभा सांडून तो दर्याक गेल्लो हांगा मनशां पागचें सोड न्हू तो मासली पागूंक गेल्लो ताणें खालतेपणान ताणें विधेयपणान धर्मसभेचो वावर करच्या बदलाक तो अविधेयपणान तो मासली पागूंक गेल्लो देखून जेजून जिवन जाल्ल्या उपरांत तिसरे फावटी सिमोन पेद्रूक हें सवाल केलें 3 फावटी तूं म्हजो मोग करताय की तूं म्हजो मोग करताय की तूं म्हजो मोग करताय की समजलें आनी आमी देवाच्या उतराचेर जेजूच्या उतराचेर कितले आमी केअरलेस करता म्हणून आमी आमच्या इतल्याक चिंतून पळोवया आपण ताणें आमकां दिला विंसून ताणें आमकां काडला
पवित्र आत्म्या ताणें आमकां भरला, पवित्र आत्म्याची देणी ताणें आमकां दिल्यात, नाना तराची देणी नाना त्या मनशां आमकां दिल्यात. आनी ताणें सांगलां आमकां देवाच्या उतरां मारिपात, मिसाच्या बलिदानाचेर, शर्मा वेळार, रेतेच्या संदर्भार देवाच्या उतरां मारिपात ताणें आमकां सगळ्यांक सांगलां. याजका मारिपात जावं पुरो, लायका मारिपात जावं पुरो, धर्म भयणी मारिपात जावं पुरो, आवय बापाय मारिपात जावं पुरो ताणें सांगलां आमकां. पूण आमी कितलें आयकता, कितलीं जाणां जाता, कितलें आमी ध्यान दिता, कितलें आमी विधेयपणान चलता आनी जियेता. जेजून सांगल्या बरी आमी कितलीं जाणां करता. जर तो आमी करना, आमी अविधेयपणान जर तर चलता, तर आमकांय ताणें करचें इसारचें सवाल तेंच मोगाच्या न्हू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां आमी अखेर करचें मिसाचें बलिदान आमी तयारी करून खाण घेवया. ताज्या उपरांत आमचें मुखलें आमी ये 5 दिसांनी आमी आपल्याकडे बरें कोण अजून नवे स्थान जिणेची बदलावण आनी केले ते नवे निश्चय मुखल्या दिसांनी आमकां आत्मीक जिवाक फायद्या पडटले. जगले जाणांक आमकां कोणी बस करूं ना ह्या रेखेरेक येवं, कोणी नाका म्हणून ना ह्या रेखेरेक येवचे तरी आमी आमचो अमोल वेळ घेवन देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर नियाळून आमी कितें जावंक जाय आसलेल्या कितें जावंक पावल्या आनी मुखार आमी कितें जावंक जाय म्हणलो निर्धार समजून आमकां रडल्या. आनी कालच्या दिसा सुदान खूब जावं अर्थवेवस्थेची पत्त्याची कथा मेळून काडल्या. देवा मुखार आमी परत नितळ संक्रमणाचें जावन आसा. आज हे भक्तीपणान परत देवाक पेटयत आसतना हें अर्गाक बलिदान जावन आसा. देवाक या असलो एक अपूर्वस अवकाश आमकां देवान दिल्ल्याक ताचें उतर आयकून आमच्या जिणेक लोक आनी आमी कितें जावन आसा आनी कितें जावंक जाय म्हणून खरो संदेश आमी जोडलेल्याक देवाक नंतर दिवया. ब्रदर डेनिसांनी ताच्या पंगडाक देवाचे उतर सारके रितीन समजले ते आमच्या दैनंदिन जिवनांत कशें ते लोकरी म्हाका कळयिल्लें आसा. ह्या मुखांत सभानाची खास जामनाची केले ते मागीर आमी गणेश बाबा बसत एंजनी आनी आल्बाना बसत तांची कुटुंबां तेची येतात. देव देवताच्या कुटुंबाक सहकर्मी क्रिस्ती मौन असो प्रत्येक वर्सात ताच्या जिवनांत फुलोन आसो ती सभान आदर्श जिवन जडच्याची ते नंतर साथ जावं दी म्हणून आमी मागया. आयचे मुद्रो वले उदगारांचे कुटुंब दितात तशेंच जायते मीस सगळे आनी दुसरी फेरी जवळ लिला करता तो दिता. इतर मुद्दम दवळ आसात
Bernard Rodriguez, Vincent Montero, Raymond Montero, Alvin Pinto, Wilfred Pinto, Royston Pinto आणि विन्सेंट पिंटो आणि सर्व नेते समोर मध्य आमचे नवे खंडले जीविते नंद संसार देवाचे बलिदान आम्ही कर्तेपणे समर्प्य दीर्घकाळ संबंधते भेटेचे मध्ये जाऊन फरमायता परत आम्ही सुखपट आमच्या त्या बाबतीत दुःख मिळतो बाबा मुखार आणि भावापणामध्ये आम्ही पाच निवड करून सांगत आहोत हा सगळ्या कारणांची सेवा करून तुझे बोलणे करून बाप्पा करी आमच्या सोन्या तुझ्या पुराजन ख्रिस्तावरी तो करोदे तुझ्या सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणा जिये त्याला स्वर्गलेख सहस्राच्या सज्ञा पहिल्या वर्षा तू देवाच्या मुख्या पवित्रपणाची वाट कर सापावरून तिमोथी बरेल्या पहिल्या पत्रांतल्या वाचतात बोग मोगाच्या पिता तर ह्यो सरळ संगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळोवंक लाय जर कोणी वेगळीच शिकोवण शिकयता आनी आमच्या संवेदनशीलतेची अखंड उतरां आनी देव भक्त वर्जीत करता ती शिकोवण मानून घेना तो गर्वान फुगता आनी आपणाक ताणें येणारी कर घेतला सरकार आणि उतराच्या पाठीचे भ्रांत्यांचो भरला अशा लोके मजर मनस्ताप निंदा हल्क दुबाव आणि ताबाजारी न्याय गती होऊन जातात हे सगळे आपले गिन्यान थरातल्या आणि स्वतःची ओळख अडवून घेतल्या मनुष्यामध्ये घडतात धर्मवाच्यात वक्ती ग्रेस काय असावे पण रक्त जगण्यात मात्र ही ग्रेस काय लागता आम्ही संसार येत असताना काहींच घेऊन येऊन ना आणि संसार सोडून येत असताना काहींच वरून सत्य ना तर खाऊन जेवण नेसून पांघरून असंच जाल्यार आम्ही मदतीच दुसरे पण ग्रेस काम अशें केले ताळण्या पासान पिशा आणि लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक पडतात कित्याक दुडवचो चड वायटाचे मोड ही आशा धरलेले थोडे भवाताचे वाटेतां वयर करून गेल्या आणि आपली काळजां सबार कष्ट दुखांनी ताणें शिरून घेतल्या वायट युद्धनाच्या वेळार दुस्मानांनी कपटपणां म्हाका वेळो घातल्या तेन्ना हांवें धीर कित्याक तो आपलो विस्वास दुडवाचेर दवरतात आपण व्हडले आस्तिवंत म्हूण अंकारान भरल्यात श्लोक दुडवान आपली चळवळ करून खंयच्याय मनशाक साथ दिना आपल्या जिवाचे मोल देवाक फारीक करून कोणाच्यानी जायना मरण चुकोवन कितलो दूर गेल्यारय दिसते फोंडाक येतलो तो वेतलो श्लोक पेल्याची ग्रेस काही वडत गेली म्हणून कळवळ नाका ताच्या घराची कीर्त वाटली म्हणून चटपट नाका तो मेलो तेन्ना तो कांयच घेवन वचना ताणें जोडलेली कीर्त ताचे सगळे फडांत येवची ना श्लोक आपली जेणी आपले
सर्वेस्व तुमचे सोबे आसो दुःखाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता उपरांत जेजू प्रसंग करीत आणि देवाच्या रसाची बरी खबर प्रकट करीत शहरान शहर आणि हल्ले हल्ली पॉइंट करून गेलो बालारामशी तिळताचे संगत असते देवस्थानाच्या उपद्रातून सडलेलो आणि पिढीशिडंतो गुण जाल्लो तर स्त्रियो ताचे संगत असतो सात देवस्थानातून सुटका सोडलेली मागदलाची मुरी कुझा नावाच्या हेरोदीच्या कारभाराची बाय जुवान सुसाना आणि हेर सबाद जाण ही आपल्या दुर्गाबद्दल जेजूच्यो आणि ताच्या शिष्यांचो गरजो सुद्धा जाली देवाचे पुत्राचे संतोषम अभिनंदन तुझी स्तुती करना
तुझ्या पवित्र धाडून दिलेली पवित्र कर आम्ही म्हणता जाऊन द्या तुका आमच्या समेत येशू ख्रिस्ताची कूड आणि रगात आपल्या सुकृशेन कर तुम्हाला सुसवेच्या आधी ताने उडो घेतो तुका देवासून जो म्हणलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सगळे शिकयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसर समा तुमची तेच परीच्या वादाच्या सनेका शिकतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही सगळे शिकयात आणि हंत्यान पियेया हे म्हज्या रक्ताची खास नव्यानी सस्ती कलराची हेरगर पातकांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आणि सगळे मनशां पसत वाडवतले हे म्हज्या उडाचा घरा तुझे मुखार येऊन आणि तुझे सेवा करून आमकां हवो केले जेवणाचे तुका दिवस खाव आणि जेतरची कूड आणि रगा सगळे आमचो मेस्ता पवित्र कवर एक काय करून आम्ही आमचे मागता सर्वेश्वरा आजच्या पृथ्वीचे दिसता आलेले तुझ्या पवी सभेचो उडास कर आणि बेरेक आमच्या भगवान बाबा नवी स्मॉलचा गोडी बाबा आणि सगळ्या यासाठी वरदा बरा तुका प्रीती मोतान वाडय सर्वेश्वरा तुझ्या सगळ्या तुझी कापूर केले तांकां ह्या संस्थेचे आपण केला जशें पवित्र आरोग्य बराबर केली तशें ताचे बराबर पुन्हा जिवन जावं पुन्हा जिवन परत सवय करून मेल्यात त्या सर्व आमच्या भावा भयणीची कापूर केले जेव्हा तेवढं सर्वांनी आम्ही उडासाठी आमच्या मोगाच्या मरण पडला मनशांचो तर आमच्या आवय बाबळी तर आमची भाऊ बहिणी तर आमचे मलगाडे तर आम्ही श्रीमंत मरण पावलेले आसात या पवित्र कडयेक आमचो उडासाठी काडया तांकां आनी ते इश्टागती वेल्या सगळे सांग तुजे परसणी मुखार पडले पळोवले आम्हा सगळे इश्टांची दया करून आमी मागता आमकां असले सगळ्या पैकी विशेष गरज आमच्या आसात त्या न्हया तरीक त्या गरजेक उडासाठी काडून सगळ्याच्या दिवशी मदत तुम्ही माहिती आहे अवघार देवाची माया सुखाती बाह्य बंधन सर्व कडे तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तांना सत्याच्या सुखात आमकां वाटली तांच्या सुखात तुझी महिमा गावंक आमकां हवो केली जेजू ख्रिस्तान तुझ्या बरोबर त्या जेजू वडवी त्या जेजू सांगता त्या पवित्र कशायेपणा सपवेदार बाबा सर्वमंगळांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना एका भगवान आणि कुटुंबिक मनोभावान एकामेकांनी भाऊ बहिणी एकामेकांनी देवाची पूजा जाऊन असं मनोभावान खऱ्या भावानं लोक सारिया आमच्या सर्वेश्वरा सर्वैकत्याचा निवास दया कन्या जीविता सर्वस्काय आमखानी सर्गीचे भाग आणि आमच्या सर्वंतराचे ख्रिस्त येणे बरोबर शानात रेखना आमकां तुझे उदाहरणा बोलते स्वपात्यांचे सुटाय आणि सर्व आकारांती वाटाय कमी आज जो ख्रिस्ता तुझे
प्रमाणे तुमकां शांती दवरता मदी शांती तुमकां दिला आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिशिगार आनी तुजे कुशे प्रमाणे दिता शांती दी आनी एक बोटो सवार तुजी येताय आनी रसवडके चलयताय सस्त्याच्या सजना कर सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सदा आसो एकामेकाक शांती दिवया देवाची शरी मनुष्याला पर्यंत संसाराक देव जायली आमच्या काळातले उड्यात देव सुचोवन घेवची आमी स्वयंपाक किंवा पाता घडत आसतना खूब त्या आमकां स्वीकार करची आनी आमचे रस्त्यावर समजोवची आनी ह्या पवित्र जेवणाक पयलीं पांच तरी आमी सर्व सुभागी सर्वेश्वर आमच्या बाबा जेलचे महासंघात आम्ही आता घेतला या सुखीच्या जयातून आमच्या आत्म्यात तसेच पुढे आणि बघितलं कर असे आमचे जीवित नाही बघा जेलचे जीवित आमच्या भितर वाढत वचो या मागता ख्रिस्त आमच्या समयावर सकल समप्रदस माय तो आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भोग्यांची ऐक मागणी आमची ख्रिस्त घालका कळतीची देव बापा सर्गीचा पडून तुका नमन करिता आराधनानी
समर्पित वंदन कर जीवने आमचे समर्पित येशू ख्रिस्त सर्गींचा सरपडंत नमन करिता आराधनानी वंदन कर जीवने आमचे समर्पित आराधनानी वंदन कर जीवने आमचे समर्पित ये पवित्रत्म्या तू सर्गींचा सरपडंत नमन करिता आराधनानी वंदन कर जीवने आमचे समर्पित आराधनानी वंदन कर जीवने आमचे समर्पित हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनी मोगाच्या बहिणीनो, एक ल्हान उंड्या रुपार आमचो मोगाळ बाप, आमचो मोगाळ सडवंदार म्हणजे जो क्रिस्त हांगासर आल्तारीचेर आमच्या मुखार आसा. जर तर आमी आमच्या ह्या पातकी कुडीच्या पातकी उक्त्या दिश्टीन आमी पळयल्यार एक ल्हान उंडो आमकां दिसता. पूण मोगाच्यानो आमची पातकी दिश्ट दांपून जर तर आमची भवाटाची दिश्ट आमी उक्ती करून पळयलें जाल्यार
आमचो मोगाळ सडवंदार समजेचो क्रिस्त आनी आमचो आत्मीक बाप हांगासर आमच्या मुखार आमकां तो पळोवंक मेळटा. आमच्या मोगाळ जेजूक आमी आमच्या भवार्थाच्या आत्मीक दोळ्यांनी मात्र पळोवं येत. त्या देखून देवाचें उतर आमकां सांगता, जेजूच्या काळार सिसांकी तांणी सांगलें तें जो कोण म्हाका मुखामुखी पळयता आनी फाटी येता तो बागी वय, पूण जो कोण म्हाका पळयनासतनाच मुखामुखी पळयनासतनाच बापाच्या उतरां मारिपात आयकोन समजोन जाण जावन फाती येवन फातयेन पळयता आनी म्हाका सतमानता तो वर्तो बागी म्हणटा देवाचें उतर. मोगाच्यानो त्यास आमच्या सडवंदरा जेजून, त्यास आमकां जिवीत दिनारा जेजून, त्यास आमच्या रक्षका जेजून, तोच आमच्या खातीर वाट सत आनी जिवीत अंसू जावन आसा म्हणल्यार त्या जेजून आमकां आज आमकां एक आत्मीक आसरो जावन आत्मीक वडावळे खातीर आत्मीक खाण जेवण पिवान आमी शेवच्या खातीर एक आसरो जावन आत्मीक कुटुंबा सवें आमी वाडवळीन येवच्या खातीर आत्मीक भूक आमची थांबोवच्या खातीर आत्मीक आशा आमची भोगोवच्या खातीर आत्मीक ताणेंत आमी भगच्या खातीर आमी अशें आत्मीक जिवनांतय दादोशी जावच्या खातीर आमच्या खातीर ताणें एक आसा करून दिल्लो आसरो नीज धर्म सभे विशयंत ताणें आमकां ताच्या सत उतरां मारिफात आमकां कळयलें, ताणें सांगलें, आमकां दाखोवन दिलें आनी ताणें आमकां आसा करून दिल्ल्या त्याच धर्म सभेंत आमी हांगासर ह्या देव टेंपलांत एकठांय जाल्या त्याच जेजू मुखार. तोच जेजू आतां आमकां हर एकल्याक विचारता, म्हज्या मोगाळा भावा, म्हज्या मोगाळा भयणी, तुका म्हज्या तावन कितें जाय, तुका म्हज्या बापा तावन हांवें कितें दिवंक जाय तें तूं म्हज्या लागीं माग, म्हज्या नांवान बापा लागीं माग. आतां ही घडी तुजी जावन आसा, हो संदर्भ तुजो जावन आसा, हो अवकाश तुज्या खातीर जावन आसा. म्हज्या नांवान तूं आतां ह्या घडये बापा लागीं कितेंय मागल्यार बाप तुका खंडिती फावो करतलो, बाप तुका खंडिती दितलो. आनी ही बसवणी आमकां जेजून तवळ तवळ दिल्या. जायत्या कडेन पवित्र पुस्तकांत ताणें सांगलां, जायत्या ठिकाण्यार पवित्र पुस्तकांत ताणें आमकां थिडशिलां, तुका जर तर कितेंय जर तर जाय, बापाच्या कुशेन बापाच्या कुशेकाल जावन जर तर तूं चलताय आनी जियेताय, बापाक तूं मेसवताय, बापाक तूं खुशी करताय, खुशी जाताय बापाच्या हाजीरपणांत, तूं बापाक तूं मेसवा सारकें जिवीत जियनासतना बापाच्या एकवटान तूं येताय, बापाच्या लागीं तूं येताय, बापाच्या हाजीरपणान तूं येताय. तूं म्हज्या नांवान तूं बापा लागीं तुका कितें जाय, तुज्या कुटुंबाक कितें जाय, तुज्या मोगाच्या कितें जाय, तुज्या धर्मसभेच्या सन्याक तुज्या एकवटान आसल्या, तुज्या लागीं समोर एकवटान आसल्या तुज्या मोगाच्यांक कितें जाय, तुका कितेंय जाय जाल्यार म्हज्या नांवान तुवें मागयत आनी बाप तुका तें दितलो. पूण एक थंयसर कंडिशन आसा मोगाच्यान, हांवें आनी तुमी मागचें तें मागणें, जेजूच्या नांवान हांवें आनी तुमी मागचें मागणें बापा थंय पर्यंत तें पावच्या खातीर
आमच्या आणि बापाच्या मध्ये एक खंदाक असा, एक दोरा असा, एक आकोडो असा, एक वोय असा. तो आकोडो ती वोय जावन आसा, ती आडकळे जावन आसा फकत आमची दुस्मानगाय. आमी जायत्या कडेन रागार आसा, तोंडात आमी सांगता आमी तांकां बक्षिलां, पूण काळजांत आमी तांचेर द्वेश दवरनासा. तोंडात आमी सांगता हांवें ताका माफ केलां, पूण आमच्या काळजांत तांचो द्वेश शिजता. उजो आमच्या थंय द्वेश आसा, उजो आमच्या काळजांत पेटोवन आसा. ताका पळयतना आमकां जायना. उतरांनी आमी सांगता ताजो मोग करता म्हणून, पूण आमी काळजांत आमी ताका हिणशिता, ताका खेणटा. आमची काळजाची बोगणां एक, आनी आमी तोंडांत उसारचें दुसरें. तोच आमचो मोगाचो बाप आमकां सांगता मोगाच्यानो, तूं कितलेंय सोबीत कर न्हेसोन ये, तूं कितलेंय तुजी बरी पर्सनॅलिटी आसूं दी, तुजी कितलीय बरी सबाय आसूं दी, तूं कितलेंय बरें कर हास, तूं कितलेंय बरें कर तुजें नाटन कर, तुजें बरें कर कितलेंय तूं एक्टिंग कर, तूं कितलोय ग्रेस्त जा, तूं कालेय तोंडान तावन उसार, आवाजान सांग, उतरांनी सांग, दुसऱ्यांक बनवच्या खातीर सांग, म्हाकाय तूं बनवच्या खातीर सांगताय जावयेत. पूण आमचोच मोगाळ बाप आमकां सांगता, मोगाच्या दुये, मोगाच्या पुता, हांव तुजें सबाय पळयना, हांव तुजें नेसान पळयना, हांव तुजी ग्रेस काय पळयना, म्हाका तुजी ही पुरो एक्टिंग एक्शनाची चालाकी पळोवंक नाका, हांवें पळोवचें तुजें काळीज. म्हाका तुजें एक नितळ, निर्मळ, एक निस्वार्थपणाच्या जिवितांत जिवंचें आसलें, पेल्याचो मोग करचें आसलें, पेल्याचें बरें अपेक्षूंचें आसलें. म्हाका एक तुजें नितळ काळीज जाय. त्या देखून आमचो मोगाळ बाप ताच्या पवित्र उतरां मारिपात आमकां तवळ तवळ जागोन जागोन सांगता, तवळ तवळ जागोन आमकां सांगता, तूं कसो तुजो मोग करताय तसोच तूं तुज्या पेल्याचोय मोग कर. कित्याक तो आमकां तशें सांगता मोगाच्यानो, आमच्या मुखार तो आतां हजर आसा, उणेच्या रुपान तो आसा, तो खरोच देव, तो खरोच आमचो बाप, तो खरोच आमचो जेजू, तो आमचो सोडवणदार, तो आमचो रक्षक, तो आमचो जिवीत दिनार, तो आमच्या जिविताची वाट जावन आसा. जिवीत आमच्या खातीर फकत ताच्या लागीं मात्र आमच्या खातीर आसा. तो आमच्या कडेन, तो आमच्या लागीं कित्या खातीर तशें सांगता? कित्याक म्हळ्यार आमी एका दुसऱ्या खातीर, पेल्या खातीर, कुटुंबांतय, शेजाऱ्यातय, इश्टांतय, वळखीच्यातय, हर एकल्यातय आमी तांच्या लागीं उलयता. तशें आमी आमच्या काळजाच्या बोगणांनी, आमच्या अंतस्करणांतल्या बोगणांनी आमी चिंतिना. आमी आमच्या बोगणांनी काळजान तावन चिंतचें दुसरेंत, आमी सांगचें दुसरेंत. त्या देखून ताका चड दुखता. त्या देखून तो आमकां जागयता. तुजें तें कापाटीपण आसा तें कापाटीपण सांड, तुजें तें नेणारपण आसा तें नेणारपण सांड. तुका गुत्तू ना हांव तुजें काळीज पळयता म्हणून, तूं चिंताय तुजें उतर आयकोन हांव फाटी येता म्हणून. ना, तुजें उतर म्हाका नाका, तुजे शब्द म्हाका नाका, तुजो आवाज म्हाका नाका, तुजी सबाय म्हाका नाका, तुजी पर्सनॅलिटी म्हाका नाका, तुजे ग्रेस काय म्हाका नाका, तुजे पयशे म्हाका नाका, तुजे बँक बॅलन्स म्हाका नाका. तूं कितेंय दी, कालेंय दी, कशेंय कर, कितेंय कर, थंय त्या इगर्ज मातयेक तूं दी, लाखांनी दी, एक इगर्ज बांद, या कितेंय दान दी, दुर्बल्यांक दान दी, खंयीय दान दी, कितेंय कर, कालेंय कर. जर तर तूं जो करताय तसो तुजे पेल्याचो मोग करिनाय, पेल्याक तूं बक्षिनाय, पेल्याक तुज्या तावन बक्षाणें तूं दिनाय, तूं द्वेशपणाचें जिवीत जिवन आसतना काळजान तावन तूं द्वेश दवरून आसाय वय जाल्यार त्या संदर्भार केदाळाय, खंयसरय, खंयच्या ठिकाण्यारय कितलें तूं दान दी, लाखांनी तूं दान दी, कांय प्रयोजन ना. कितल्या दुर्बळ्यांक तूं कालेंय दी, कितेंय कर, कांय फायदो ना. कित्याक म्हळ्यार कोणी आमी हेरांक द्वेषून, हेरांक कश्टून, हेरांतय मसोर दवरून काळजांत, हेरांक आमच्या थंय काळजांत तावन आमी खेळून असलें आमचें वर्तन आमच्या थंय आमच्या इतल्याक भितरल्या भितर तें आमी दवरून घेवन जर तर देखावळीक आमी जर तर लाखांनी, हजारांनी जर तर
दान दिता कितेंय करता तांणी पळयचें आनी पळयचें आनी बरें सांगचें तांणी बरें सांगचें म्हणून करता तें आमचें कितेंय व्हरतान व्यर्थ जाता मोगाच्यान. ताज्या तावन जोडच्या खातीर ताजी अपेक्षा जावन आसा. आमी ताज्या लागीं वचून ताज्या तावन आमी जिवीत जोडून खाण येवचें एकच ताजी आशा. त्या देखून मोगाच्यान आमचो बाप सांगता, आमचो मोगाळ जेजूय सांगता, सगळें कितें जाय तें तुमकां संवसारांत हांवें आसा करून दिलां. सगळें तुमच्या खातीर हांवें दिलां ह्या संवसारांत. कितें सकड हांवें रचलां तें सकड तुमच्या खातीर जावन आसा. पूण हांवें रसिनातलें एक वस्तू हांवें आसा करून तुमकां दिनातली एक वस्तू तुमी ती तुमच्या इतल्याक तुमच्या चालाकीन, तुमच्या बुदवंगायेन, तुमच्या मिनातेन, तुमच्या जिवितांत तुमी जोडून घेतल्या आनी तुमच्या लागीं दवरल्या. तें म्हाका तुमी दिजय. बाकीचें पुरो तुमी दितात म्हज्या खातीर तें नाका. तुमी दान दितात, पयशे दितात, वाती दितात, आनी कालें दितात, कितेंय दितात जाल्यार तें सगळें हांवेंच तुमकां दिल्लें आसा. तेंच तुमी म्हाका दितात. म्हाका तें नाका. हांवें तुमकां दिलां. तुमी म्हाका दिवच्या खातीर न्ही, तुमच्या उपयोगा खातीर, तुमी बऱ्या भाशेन जियोवच्या खातीर. तुमी जर तर दितात जाल्यार काळजान तावन बिरमोत पावोन, काळजान तावन निस्वार्थपणान, काळजान तावन आपणापाक विसरोन दुसऱ्यांची खंत, हुस्को, बेजाराय आनी हें पुरो पळोवन, तांची अडचणी पळोवन तांकां वळखून जाण जावन निस्वार्थपणाचें कुमोक दिवन अशें तुमी पेल्यासो मोग करतात जाल्यार मात्र तुमी म्हाका मानतात आनी थंयसर म्हाका पळोवंक मेळटा तुमचें एक नितळ काळीज. हांवें तुमकां दिनातली एक वस्तू तुमी जोडून घेतल्या, तीच म्हाका जाय. कित्याक तुमचें काळीज म्हाका जायचें जाल्यार तुमी आसा करून तुमी तुमच्या कडेन जोडून घेतली एक वस्तू आसा ती तुमी म्हाका दिजय म्हणून. तो बाप आमच्या लागीं विचारता, जेजू आमकां सांगता ती वस्तू खंयची मोगाच्यान. फकत एकच एक वस्तू जावन आसा ती फातक. आनी मोगाच्यान आमी आमच्या सगळ्या फातकांची पोटली कालच्या दिसा जेजूच्या पांयामळांत वतल्या. ताज्या उपरांतय जर तर आमी फातकां उसारून सांगो न्ही, जर तर कोणाकय आमी द्वेश दवरला जाल्यार, कोणाक तरी आमी भोगसूं ना जाल्यार, आनी खंयच्याच तरान आमच्या थंय तसले आडकळे आमी दवरून खाण गेल्यात जाल्यार आतां ही घडी जेजूच्या मुखार आमी आसां. आतांचो हो संदर्भ जेजूच्या मुखार आमी आसां. जेजूच्या मुखामळ आमी पळोवन आसां. ताज्या मुखार आमी सरपडया, ताज्या लागीं आमी सांगया, वैसोमया. ही सत गजाल जावन आसा, ही सत विशय जावन आसा. आमी फातकान तुज्या लागीं उसारून सांगल्यांत वय, पूण आमच्या काळजांत तावन आमी द्वेश अजुनूय काडूं ना. आमच्या काळजांत अजुनूय राग आसा पेल्या खातीर, पेल्या थंय अजुनूय आमी तांकां आनी हांकां हिणशिता. तांच्यो खबरो उलोवन 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 आमच्या काळजांत तांकां आमी वोवन काण गेला. कितल्या जाणांचो द्वेश आमी करनासा, कितल्या जाणांक आमी आमच्या काळजांत वोवन आसा. त्या देखून सोमया म्हज्या थंय हें वजान, हें पिडेचें वजान, हें कश्टाचें वजान, हें टेन्शनाचें वजान, हें देदेसपरायचें वजान, हें दुखाचें वजान. आतां सांगया आमी जेजू लागीं वय सोमया, हांवें म्हज्या दुस्मनाक कोणा थंय हांव रागार आसा तांकां माफ करच्या खातीर म्हाका तूं तुजो आदार दी, तुजी कृपा म्हजे थंय वळय. आनी तो पवित्र आत्मो आमचे थंय येतालो. मोगाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय येतालो. खालतेपणाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय येतालो. सोशणिकायचो पवित्र आत्मा आमचे थंय येतालो. बऱ्या वायटाची समजणी दिवचो पवित्र आत्मा आमचे थंय येतालो. आनी तो आमकां कुमो करतालो आनी आमकां संपूर्ण तरान सुटका दिवच्या खातीर, सुटका आमी घेवच्या खातीर, सुटका आमी आपणावच्या खातीर तो आमकां कुमो करतालो. मोगाच्यानो देवाचें उतर सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स नंबर 43 तावन 45 पर्यंत. देवाचें उतर कितें सांगता आमी जाणा जावया. आमी आमचे संत उतर आयकोवचें नाका. देवाचें उतर आयकोन देवाच्या उतरांनुसार जावन आमी चलया. अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो मोग कर.
ये शास्त्र्यांनी फरिजेवांनी व्हडल्या व्हडल्यांनी जेजूच्या काळार सांगलें उतार जावन आसा. त्या देखून जेजू सांगता अशें तुमी सांगलें आयकला म्हणटा तो. पूण जेजू सांगता पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दगदितल्या पासत मागा. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दगदितल्या पासत मागा. अशें केल्यार अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तर मोगाच्यानो आमच्या मुखार आसा आमचो सर्गींचो बाप. जर तर आमी ताची भुरगीं जावंक आमकां जाय आमी आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक जाय. आतां आमी उडासा काडया आमच्या इतल्याकच आमच्या अंतस्करणांतावन आमच्या काळजांतावन आमच्या आत्मीक अस्कत बोगणा सवें आमी उडासा काडया आमच्या थंय कोण कोण दुस्मान गायन आसात. आमी दुसऱ्यान थंय दुस्मान गायन न्ही. आमी जर तर पेल्या थंय दुस्मान गायन आसा जाल्यार आमी हांगातानूच माफ करयेत. आतांच ह्या सगळी माफ करयेत. पूण आमच्या थंय कोण दुस्मान गायन आसात. कोण सकड आमच्या थंय दुस्मान गायन आसात आनी आमी तांच्या थंय आमच्या थंय तांच्या खातीर राग सिजोन आसा मोसोर सिजोन आसा ताजे आमी खबरो उलयता. तांकां आमच्या थंय दुस्मान गाय आनी आमी तांच्यो खबरो उलोवच्यो अशें कोणाक कोणाक आमच्या थंय दुस्मान गाय आसा आमी उडासा काडया. आनी तांकां आतां ह्या घडये ह्या आमच्या मोगाळ उंड्या रुपार आशिल्ल्या बापाच्या हाजीरपणा आमी आसता आसतना तांकां आमी काळजान तावन माफ करया. आतां आमी माफ केल्ल्या उपरांत जेन्ना बी आमकां अवकाश मेळटा मुखार तर मेळ्ळी जाल्यार हसमुख्या तोंडान खऱ्या कलत्या काळजान आमी तांच्या लागीं उलोवचो संदर्भ आमकां मेळटा जाल्यार आमी उलोवया. जर तर ताच्या खातीर कितेंय गरजो आमच्या मारिफात जायजे तसल्यो संदर्भ जर तर आमकां मेळटा जाल्यार ताज्यो गरजोय आमी तिर्सिया. जर तर खंयच्याच तराची सेवा साखरेची जर तर ताका गरज आसा आनी तो संदर्भ आमकां जेजूच्या नांवान मेळ्ळो जाल्यार आमी फाटीं सरचे नाका. आमी 2 मिनटां मुखार काडया आनी सेवा साखरी करया. अशें आमी ताच्या माथ्यार जळत्या उज्याची खेंडां जमो करतले हांव दस्तान करतले हांव म्हणटा देवाचें उतार. कशें ताच्या तितल्याक परिवर्तन जातलो. ताका आमच्या थंय मोग जातलो आनी तो चिंतलो हांव ताजो दुस्मान जावन आसा. हांव ताजो दुस्मान ताजे थंय हांवें दुस्मान घालून दवरल्या पळय तो म्हजो मोग करनासा. आनी ताज्या परिवर्तनेक आमी कारण जाताले हांव मोगाच्यान. तशेंच देवाचें उतर सांगता जॉन चॅप्टर 5 वर्स नंबर 23 सावन 24 पर्यंत. आतां आमी हांगासर वेदी मुखार आसा बापाच्या हाजीरपणान आसा जेजूच्या मुखार आमी आसा. तोच जेजू आमकां पळोवनूच आसा हर एकल्याक आसा आनी तोच जेजू सांगता देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक या तुज्या भयणीक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वोस आनी तुज्या भावा कडेन आनी भयणी कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी खाणीक भेटय. आतां आमी जायत्यो काणीको हाडल्यात आसतल्यो. कोणाक कोणाक आमी मागोवंक हांगासर जमल्या आसतल्यो. आमच्या खातीर मागच्या खातीर आमी जमल्या आसतल्यो आनी कितें कितें हर एक नाना तराचे जायत्या तराचे घरचेन आमी हांगासर पावल्या मोगाच्यान. जर तर या देवाच्या उतराक विरोध जावन खंयच्याच तराची कसलीय बोगणां जर तर आमच्या थंय आसात जाल्यार आमची काणीक आमची मागणी आमचें भक्तीपण ह्या आमच्या मोगाळा बापा थंय पर्यंत पावची नात. त्या देखून मोगाच्यान आतां हो अवकाश आतां आमी हांगा आसल्या बरीच आमी कोण सकड आमच्या विरोध आसात तांकां आमी माफ करया.
कोण सकड आमचे वयर रागार आसात तांकां आमी बक्षिया. कोण सकड आमच्या थंय द्वेशून आसात तांकां तांचो आमी मोग करया आनी तांच्या खातीर आज आमी मागया. आनी आमी खंडीत जावन बक्षाणें दी जाय आनी खंडीत जावन कोणी आमकां बक्षिता जाल्यार तें बक्षाणें आमी आपणाय जाय. कित्याक जेजूनी आमकां अशेंच करून दाखयलां मोगाच्यानो. जेजूक कोणा वयरी राग नातलो, जेजू कोणा वयरी द्वेश नातलो, जेजूक कोणा तरी मसोर नातलो आनी जेजू कोणा वयरी दुस्मानगाय नातलो. बापाच्या परजे पैकी जायतो लोक जेजूक द्वेशून आसले, जेजूचेर रागार आसले, जेजूक खेंडून आसले, जेजूचे नाका जाल्ले खबरो उलयताले आनी जेजू वयल्या दुस्मानगायन ताका मारूंक तांणी प्रयत्न केले आनी तशेंच तांणी केलें. आनी मरच्याकी पयलें जेजून कालें केलें. ताणें कितें सांगलां तेंच ताणें करून दाखयलां. ताणें बापा लागीं उसारन हाक बोब मारली, बापा ते कितें करतात ते नेणांत तांकां तूं माफ कर, तांकां तूं बक्षी. बापा ते कितें करतात ते नेणांत, कित्याक बापा ते जावन आसात हस्कत, ते जावन आसात नेणारी, ते नेणांत हांव कोण म्हणून, हांव तुजो पूत म्हणून ते नेणांत तांकां सांगल्यार ते फातयेनांत. ते हस्कत जावन आसात बापा, त्या देखून बापा ते कितें करतात ते नेणांत तांकां बापा तूं बक्षी. जेजूक तांचे वयर दुस्मानगाय नातली मोगाच्यानो. तांकां जेजूचेर राग आनी दुस्मानगाय द्वेश आसलो. आनी निरापराधी जेजू, निराधारी जेजू, फातक नातलो जेजू, बक्षाण्याचो जेजू ताणें बापा तावन सगळ्यांक बक्षाणें दिलें. आनी तेंच आज आमी हांगासर करूंक जाय. आनी जर तर ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे, ह्या जेजूच्या उतरा प्रमाणे, ह्या जेजूची देख आमी घेवन जेजू सांगता प्रमाणे तशें आमी केल्यार आज आमी पळयतले आमच्या थंय चमत्कार, आज आमी पळयतले आमच्या कुटुंबांत चमत्कार, आज आमी पळयतले आमच्या शेजाऱ्या थंय चमत्कार, आज आमी पळयतले आमच्या मोगाच्या थंय चमत्कार, आज आमी पळयतले ह्या फिरगजीच्या सान्या थंय हांगा जमलेल्या थंय आमी चमत्कार. आनी कशें आमी ते चमत्कार पळयलें, कशें आमी बगलें, आमकां आमी कशें जाणा जालें तुमीच येवन हांगा सांगूंक जाय. जेजूच्या मुखार जेजूच्या भावांक आनी भयणी लागीं सांगूंक जाय तांचोय भावार्थ वाडच्या खातीर. जेजू जेन्ना जर तर आमकां तो पूर्ण तरान बापा तावन बक्षाणें जोड दिता आनी पूर्ण तरान आमकां बक्षाण्या बरीत बरें संतोशाचें, खुशयेचें, शांतीचें, समाधानाचें जिवीत दिता. जर तर आमकां कश्ट केल्यांक सूख दिता, जर तर आमकां पिडेस्तांक गूण करता, जर तर आमकां अडचण जाल्ल्यांक जगदून आसल्यांक आमकां सुटका दिता आनी आमी खुशी जोडली, बंदड्यांत सुटल्या खुशी आमी आपणायली, तर आमी अनुपकारी जावचें न्हय. त्याच जेजू मुखार वर्त्या खुशे मनान आमी जेजूच्या भावांनी भयणी मुखार जेजूच्या नांवान जेजूचें नांव वयर उंच उबारच्या खातीर आमी व्हडल्यान हात बोब मार म्हणल्यार बरी सांगूंक जाय. अरे जेजून म्हज्या जिवितांत अशें केलां, जेजून म्हज्या कुटुंबा जिवितांत अशें केलां, जेजून म्हज्या मोगाचें थंय अशें केलां. तोच जावन आसा जेजू सोडूनदार जेजू, तोच जावन आसा जेजू रक्षक जेजू, तोच जावन आसा जेजू वर्तो देव, तोच जावन आसा जेजू नीज देव म्हणून आमी प्रगट करूंक जाय. आमी उसार सांगूंक जाय. आमी लोजोंक ना. जेजू आमच्या खातीर आमी फातकी जावन आसो न्ही, अस्कत जावन आसो न्हय, नेणारी जावन आसो न्हय, अनुपकारी जावन आसो न्हय. जर तर आमी जेन्ना एक फावटी ताच्या लागीं माफ मागली, ताणें आमचे 100,000 सुखी अपराध बक्षिले आनी आमकां कितें जाय ताच्या वर्त्या तरान ताणें आमकां दिलें जाल्यार खंयच्याय संवसाराच्या डॉक्टरान करूंक जायना तसलें तें आमच्या मोगाळ जेजून एका खिणा भितर आमकां ताणें केलें जाल्यार तो खंयचेंच आमच्या खातीर करूंक लोजोना जाल्यार आमी त्याच जेजू मुखार जेजूच्या हेर भाव भयणी मुखार सांगूंक आमी लोजोंक नजो, अनुपकारी आमी जावंक नजो. त्याच जेजूसात आमी उपकार बावडया. ताणें कितें सक्कड आमकां ह्या 5 दिसांनी आमकां केलां, ताणें कितें सक्कड बरेंपण दिलां, कितें सक्कड ताणें खुशी दिल्या,
कसली पुरा आमकां शांती दिल्या, कसलो पुरा एकवटाने आमकां दिला, कसली पुरा आत्मीक जाणवायताणे आमकां दिल्या, कसली पुरा आत्मीक समजणी ताणें आमकां दिल्या, कसली पुरा आत्मीक दादूसकाय ताणें आमकां दिल्या, कसली पुरा आत्मीक ग्रेस काय बापान आमकां तयार करून दवरलेली ती आमी आपणाच्या खातीर ताणें आमकां वाट दाखयल्या. त्या खातीर आमी जेजूक आमी हरकां दिवया. काळजान तावन आमी हरकां दिवया. काळजाच्या गुणांन तावन आमी हरकां दिवया. उपकारी मनान आमी ताका हरकां दिवया. केन्नाच आमी विसरचे नाका त्या जेजून आमकां आमच्या तेणे आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजीन केल्ले ते उपकार. मोगाच्या न्हू आमच्या खातीर जो जेजू कसले पुरो उपकार करता, कसलो पुरो आदार दिता, कसली पुरा तो आमच्या बऱ्या जिविता लागून आमकां तो सवलत काय दिता. हे कोणूच देव कोणसोय मनीस कितलोय व्हडलो जावन दी कोणूच करूंक शकना आनी कोणी करना. आनी तो जावन आसा आमचो वर्तो देव, तो जावन आसा आमचो देवांचो देव, तो जावन आमच्या खातीर तो नीज खरो देव. आतां आमी एक ल्हान गीत गावया, हरकां गीत गावया, उपकारी मनान मनाचें गीत गावया आनी आमच्या मोगाळा जेजूक आमी हरकां दिवया. जाता जाल्यार दिमी घालयात आनी हरकां गीत सांगाता मेळोन गावया. या गीता उपरांत तुमकां आमी अवकाश दिता. या गीता उपरांत आमी तुमकां अवकाश दिता. कोणाक पुरो ह्या रेतरेच्या संदर्भार कितें बरेंपण जालां, कितें खुशी मेळ्ळ्या, कितें दादोसकाय मेळ्ळ्या, कितलो मोग मेळ्ळा, कितलो एकवट मेळ्ळा, कितें आत्मीक ग्रेस गायची भगणां आमचे थंय आयल्यांत, कितें सक्कड आमचे पिडा गुण जाल्यात, कसले पुरो बंदडान आमी सुटल्या. ते सक्कडी तुमचे अनुभव घेवन तुमी हांगा येवचें आनी तुमकां आमी 15 मिनटाचो टायम दिता आनी तुमी जेजूच्या मुखार सोर हांगा जमा जाल्ल्या लोकां थंय सांगचें, जेजूचें नांव वयर उंच उबारचें आनी हांगा आशिल्ल्या सर्वांचो भावार्थ सोडोवचो. त्या खातीर तुमचो वावर जावन आसा खरो वावर जावंक जाय आनी निस्वार्थपणाचें हें तुमच्या बऱ्या मनाचें हें निस्वार्थपण सगळ्या लोकांनी पळोवन तांणी आमच्या भाशेन येवन जेजूक आर्गां दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुका वर्गां दिता, तुका वर्गां दिता जेजू, तुका वर्गां दिता आतांनी सदा तुझ्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरचो ना, तुझ्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरचो ना. हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड. दया करून बसात. कोणाचें न्ही, जेजूचें नांव हांवें वयर उबारी जाय म्हणलें चिंताप घेवन कोणाक पुरो आपणाचें बरेंपण उसारन सांगूंक आसा.
तांणी दया करून घेवचें वेळ विबाडी नासतना. कित्याक ताज्या उपरांत ह्या 5 दिसांच्या रेतेरेंत नीज जावन कोणाक पुरा एक आत्मीक खुशी मेळ्ळ्या, आत्मीक जाणवाय इल्ली जोडल्या, आत्मीक दादोसकाय आमी आपणायल्या म्हणलें कळीत जालां आनी कळीत जावन हांगा आसात आमी तसली आतवयर करया. आता आतवयर केल्ल्या समा आतवयर करा समा काल्या लक्ष येतात. आम्ही आतवयर केला नाही, आम्ही जोडल्या. आता इतल्या जाणांनी आम्ही जर तर आत्मीक खुशी, आत्मीक जाणवाई, आत्मीक दादोसकाय जोडल्या जाल्यार त्या आत्मीक खुशेक, जाणवायेक, दादोसकायेक आडकाळ्या येदोळ आसली ती पुरो तुटून मोडल्या फोडल्या. आणि ती कसली आडकाळ्या आसली त्या खंयच्या आडकाळ्यांत आम्ही सुटका जोडल्या. हांगा येयात आनी सांगयात. कित्याक जायते कश्ट वावठीन आमी हांगा आयल्या. जायतो आमचो अमूल्य गरजेचो मोलादीक वेळ आमी हांगा उपयोग केला जेजूच्या नांवान. आनी त्या वेळाचो फळू प्रतिफळ हो येयात आनी सांगयात. कोण आसतलो ये आनी जेजूच्या नांवान बापाक हांव अर्घ दितलो. सांग तुका कितें बरें पडटा. म्हाका वस्तू बरें पडला कित्याक जेजूचे एक ताण आसले आमकां. ती ताण भागली. जायते मस्त कश्ट असले जिवनात आनी जेजूचे उतर आयकोन आनी ताण भागून म्हजी सगळी सोसणीकाय जेजून सगळे पवित्र आत्म्यान भरले. आज हे सकट आयकून बारीक खुशी आनी दादोशी जाली. तशेंच हांव मागता म्हजे सर कुटुंबाक ह्या मागणे तरेफ आमी रावल्या आनी आमी हे 2 मुसरी आमकां इतून एकटे केल्ल्याक म्हूण हो पवित्र आत्मो आमी जोडलो. आनी आज खरेंच जेजून दुसरे दीस म्हाका आनी म्हज्या घोवाक खरें ह्या सॅक्रेमेंटाचे पेसांव इसारल्याक जेजून दिल्या. मस्त खुशी जाली. दुसरें म्हूण सांगून हालच्या दिसाक कुमसार आसलो त्या दिसाक फादर काल्स वयर करता आसतना पयलें जेजूचे कूड इतले उजवाडान आनी उल्हासान संतोशान पळयलो. ही मस्त खुशी जाली. मागीर आमच्या अनंत बापा फादर रोनाल्डाक पळयलो. चिंतले कितली ती भागी आवय जावन आसतली. त्या पुताक तिणे जन दिलो आनी ह्या जेजू मुखार त्याने पवित्र आत्मो जोडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी कोणी आसात? म्हाका आमच्या मोगाळ ब्रदरान पवित्र आत्म्या विशीं म्हाका ताणें मस्त जाणवाई दिली. जिणेंत हांव मस्त कश्ट आसलो. ताणें म्हाका पवित्र आत्म्या विशीं ताणें म्हाका जाणवाई दिवन घेवन पवित्र आत्म्या लागीं मागूंक थारायलें. आतां हांव म्हज्या मागण्यांत हांव पवित्र आत्म्या एक वर्तो स्थान दिलां आनी म्हजे मुखले जिणेचे सर कश्ट परिहार करतलो म्हूण तीर बरोसता. प्रेज द लॉर्ड. आनी कोण?
चक्र 5 दिवसाची वेळ
त्याने आमचा केला सकळ सकळ राहते जवळपर्यंत जे विनाते रेतेच्या दिसांनी आणि आता चहा पिऊन रात्रीचे जेवण या रेतेचे म्हणजे म्हजो वेळ खाना जेवणात कसो तो नाही मागण्या कशी जरी मागण्या कसलो वेळ माता लोकांक दिवे ताची पत्नी तांकां भेटो हांव जेवता चिंततालो आनी कशें जेवचें न्ही म्हणून दोळे धांपले जेवता वचत दिले जावं पयस वचतालो तुमकां आभारी जावन आसा ल्हानशें सांकेतीक करा आनी क्रिकेटाच्या हातांत रावन ल्हानशें फूल तुमकां हांव दिता आमच्या टिवीच्या सुमार 250 कुटुंबां आसात 250 कुटुंबां टिवीका सगळ्यांनी क्रिकेट कुटुंबां आसात जे हजार आसात न्यायालय हजार लाख कोण परिवारांत महिला वावर करतात म्हणजे हरेक त्यांच्या नावान थोडं लेडीजांक हांव दोतोर करून सांगता क्रिकेट खेळान तुझ्या मुखल्यान मिसावांत जो बरें लागता त्याच्या वावरांत यशस्वी मिळवणी आणि ताणें त्या वावरांत सिमर वाटांनी सुरेख प्रोजेक्टला वावरे करचे म्हणून जर सुकृत रावन मागता ते बरें वचन दिलेलो एंजनी अनावरता नमो करेंची तुझ्या मुखार तुझे तेको अर्थ परिस्थिती तुझे मधुर कायम केले आमकां मागणी किंवा जाती तुका देव बरें करूं म्हणटा सूर्य दीस एक फूल दिवन तुका देव बरें करूं म्हणटा Beserta Albert menawarkan dari doa segala terkini boleh dicek dari Yesus dalam besarnya segala dasar berimbas terkena angka madu rezeki diri dari kata berkata dan lebih bermunta saya mahu terus dia boleh bermunta राखीचे दोन भाव त्याने सुरू करे ते मोबाईल मध्ये सोयीने मोबाईल मुझी खुशी उत्तरायण चालू उत्तरायण आता वेळ म्हणतो काल मी इतले जाणाऱ्या वरत्या खुशेन आसा आणि इतली जातच काय हांव न्ही जावन ह्या बाबा सांगल्या बरे हे काम म्हयन्याने जावन म्हयन्यात एक रेट पुण्य मेळ्ळें आनी 3 रेट्यो एक आवडीकार सड्डो मेळ्ळ्या 12 दीस 15 दिसांच्या अवधीत 3 रेट्यो एक खरें मानी आनी हेरवाळा 2 या 1 अशें वर्साक 15 रेटेरी हांव अशें चलोवन वता आनी हेच जोडच्याक हांवें इतल्या तेंपाक हांव वर्साक हांव खंयसर कितल्यो रेटी खंयच्या विकती दिल्यात इतली खुशी इतली नदस्तारी इतलो संतोष आनंदाच्या आवडीन हांवें जोडलो आसा या असंख्य प्रकारच्या ह्या बाबा जावन आनी मोगाळ उदारपणान संतोषान तांच्या आमच्या हेऱ्या वतावन आनी वरच्या सदस्याच्या मनाच्या स्वरुपांनी तुमच्या परिवार जमा जातात आणि वरच्या उमेदीने उलटेन आपल्या देवाचे उतर ऐकून येतात आणि देवाच्या मोगात वाटेत लावले जातात बापाच्या रागांत एक वर्षा खातीर वरच्या विशेषणान तुम्ही येता आसतना तुमची कोणा म्हाका पळोवन तुमची खुशी घालतले तर म्हाका भोगता ही घालतले म्हाका कित्याक म्हळ्यार म्हाका भोगता की खंडीत जावन देवाची भुरगीं देवाच्या पुत्राक भुकेन आसात पवित्रज्ञात जाण्यान आसात आत्मीक
वाडवली येवच्या लागले आशनातात ते वस्त्र घातली ती घड्याळ बरोबर आणि सारखी ड्रेस तयार केले रकमाची ही जावनात देवाची भक्ती म्हणून जाणाऱ्या माता वरती खुशी दुसरी विषय हांगा तर हांवें सांगलें की 5 दिसांनी हांगा तर आनी आमची केल्ली सेवा खातीर संगीत आनी एका भशेन दाखयलो मोग आनी एका भशेन फाल्यां खातीर कितें रातचें येवन आज करपी आनी हो मोग पळयत आसतना ही जमात आसतना दत्त जालो म्हाका खंयतरी अशें म्हणना खंयसर गेल्यार एक मात्र दितली एक तरकारी आनी शीत आजच्या दिवसाचें आनी तेंच्यांनी जेवचें आज तुमच्यांनी जालें इतले शिवाय दुसरें कांय तरी कांय करची हांवें भोगूंक नासलेल्या आपल्या मनशान हांगा जर ह्या 5 दिसांनी हांवें तुमकां जर हाज्या उपरांत कांय सांगलें जाल्यार तुमी येवन सगळे हांगा जमता जाल्यार आनी हें काम सगळें पळोवप आनी वो रांदता ताणें आदी ह्या सगळ्या म्हणजे आणि इतल्या मोगान तो उमेदीन रांदून ताणें काम सुरू करता तितलोच बरो बऱ्या भशेन करता आनी हो बरो मोगान आनी ह्या रुचीक जेवण आसलें जाल्यार म्हणजे सांगलें आपणें एक बोर आनी कांटो जाला पळय म्युजिशियन आल्बम आनी दुसरे तो कांटो पडलो जाला आनी म्हणजे 5 दिसांनी 4.5 केजी वेट वाडल्या आनी ह्या इतल्या लोकांच्या मोगाक आनी म्हाका एक एक्स्ट्रा देख जावन हांवें म्हटलें जिवाक कितें काडून आदार करता ह्या बाबाक आनी खंयचेपणान बरेपणान व्हड उमेदीन उठपेन एक खुशी जालो त्या फ्युचराचेर वावरलेल्या हेच्या बाबा आनी तशेंच हांगा जमलेल्या तुमकां सर्वांक इतलो मोग जालो इतलो मोग तुमी आमच्या थंय आनी इतली फाटीं तुमी आमच्या थंय आनी इतले जादूसकारीच्या बाबाक तुमी येवन आमकां दिसता कांय तरी कांय घेवन या पळय करण्याची देणी म्हणून अशें नाचेन आशेन खुशेन दुखेन वादेन गाणेन तुमी येवन जमोवन हांगा बाबा जीवित जगलेल्या तुमकां सत्रांत जेजूच्या नांवान हांव म्हणटा देव तुमकां बरें